या मंदिरा जमल्या भेटोच्या बलिदा स्तुती तुझी गायतावा मी तुर्बे नादान भक्ती उर्बे माना मोगाळ बापय तू आमचो पाट यादार तुझो विज्ञान वारानी रसो लाभय सांगा तुझो सोम्या तुझ्या या मंदिरा जमल्या भेटोच्या बलिदा स्तुती तुझी गायतावा मी तुर्बे नादान भक्ती उर्बे माना मोगाच्या भावना भयणीनो सांजुदाच्या पुंतळा तुमकां मोगाचो स्वागत मागता मंगळाराचो दीस बो पवित्र दीस ह्या पुंतळाक तुमची ते सवा इरादे घेवन ह्या पुंतळा तुमी भक्तीपणान हांगासर आयल्यात हे संदर्भार तुमचे खातीर विशेष करून तुमच्या ते सवा खातीर आमी मागता हे संदर्भात अर्गान ते सवा पासून मीस भेटयता फबीर जेसी मेंडोन सदवा कतार लवलेले सर बरेपणा खातीर अर्गां बेसिता नवीन आनी कुटुंब निड्डोडी दुबय ते सवा आनी इराद्या पासून मीस भेटयता बॅप्टिस्ट कुलासो मुंबई कॅन्सर पिडा गुण जावंक मेळिल्ले स्वरूपकारा पासून अर्गां बेसिता मेबल डिसूज आनी कुटुंब मावर इस्रायल ताचे रित्या पासून मागता आसतना आज लग्नाचो दीस आचरण करतात अविनाश फर्नांडीस आनी लविटा फर्नांडीस काजार जावन 2 वर्सां जालीं तिसऱ्या वर्साचो न्हय आज तिसऱ्या वर्स 2 वर्सां संपलीं काजार जावन हे संदर्भात तांकां बाकी संतोष भरीत लग्ना जिवीत असो आमी आशिर्वाद मागता लांब जीव तुमचें लग्ना जिवीत समय जिजून तुमकां सांगात हाडलां तो तुमकां बेसांवांनी बरोवन दी म्हूण ह्या संदर्भात तुमचे खातीर विशेष करून मागता जे कोणाक भक्तान वसिलान सुगडास करून तांचे पासून ह्या मिसेच्या बलिदाना वेळार आमी मागी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमच्या सुम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमचे क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो सुमयेचेर आमी पातयेनी दवरता तेन्ना सुमयेचेर विस्वास दवरता तेन्ना आमचे थंय अजाप घडतात आमचे थंय हर एक बरी भलायकी बेसांवां आमी जोडून घेवंक शकता म्हळ्यार सत हाची देवस्तुती आमकां उलो दितात नायम गमच्या उदवीच्या पुताक जेजू जिवंत करच्या ह्या वखदा मेल्ल्यांक जिवंत करची सकत आनी पदवी आसो सोमी जेजू क्रिस्त जीव असो दातार तो आम हर एकल्यांक बरवशान बरोवन दी तस बरवशान जीव आदार आनी कृपा दिवं दी म्हण ह्या मिसेच्या बलिदाना वेळार आमी मागया ह्या मिसेच्या पवित्र बलिदाना फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया इतर काळजामानांनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया काळजांत हांव दोगदन बगसाणें मागतल्या बगसाणें दिवच्या तुका बापान धाडला सुम्या काकुळत कर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुळत आमचे कधी विनंती करच्या तूं देवाच्या उजव्या बसलाय सुम्या काकुळत सर्व पदवेदा देव आमची काकुळत करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक प्रार्थुया एक घडी बरदोळे दांपी आमच्या घर संगती ते संगती विशेष करून आमी मागे देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा धर्मदोत बागे वचूता देवा वरवीं तुका वळखून तुवें आमकां फोव केलें ताच्या मागण्याच्या दारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक बवर्तान मानून घेवन तुका वळखून फोव कर आनी शाखे प्रथमेचे तुजे पवित्र सभा वाडत वचून आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तू करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी रासवड चलयता ससनाच्या ससना São Paulo
कोरीतकारां बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचा. भाव भयणीनो, कूड एक जाल्यारय सांदे जायते आसात आनी कुडीचे ते सर सांदे जायते जाल्यारय एकच कूड जातात. त्याच परी क्रिस्तांतय घडटा. आमी सुमेस्तांनी, जुदेवांनी आनी हेर जातीच्यांनी, स्वतंत्र जाणांनी आनी गुलामांनी एक कूड जावच्या खातीर एकच आत्म्यातय पवित्र स्नान घेतलां आनी एकच आत्मो आमकां सुमेस्तांक पियोनसो दिला. कूड म्हळ्यार एकच सांदो न्ही, बगार जायते सांदे. तुमी तर क्रिस्ताचे कूड आनी हर एक लोयतीचो सांदो पवित्र सभेंत देवान नेमल्यात ते हे. पयलें धर्मदूत, दुसरे प्रवादी, तिसरे शिकोवणदार आनी हाच्या फाटल्यान आश्चर्यांक करतले. पिडार गुगून करतले, पेल्याची सेवा करतले, आडळतेदार आनी विविध भासांनी उलयतले. तर सक्कडी धर्मदूत गाय, सक्कडी प्रवादी, सक्कडी शिक्षक, सगळ्यांकी आश्चर्यां करची सकत आनी विचित्र भासांनी उलोवचें देणे वा भासांचे अर्थ सांगचें देणे आसा. तरी पूण ह्या सर देण्यां प्रास चड वर्तें देणें जोडूंक तुमी आतूर जाया. देवाचें उतर हें. देवाचे ओळखकार. आमी तासोलो ताच्या हिंडाच्यो शेळयो. आमी तासोलो ताच्या हिंडाच्यो शेळयो. संतोषान सुम्याक जय जय म्हूण ये प्रतवे. उल्हासून ताची सेवा कर. संतोषाची गितां गाव. ये ताचे सोमो. आमी तासोलो ताच्या हिंडाच्यो शेळयो. सर्वेस्पर देव म्हणून जाणा जा. तो आमचो रचणार, आमी ताची जावन आसा. आमी तासोलो ताच्या हिंडाच्यो शेळयो. आमी तासोलो ताच्या हिंडाच्यो शेळयो. आमी तासोलो ताच्या हिंडाच्यो शेळयो. आलेलुया, आलेलुया, आलेलुया. पूण एक प्रवादी आमचे मोदें उठला. देव आपल्या परजेची भेट करूंक आयला. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्परा तुझे सुवर्तमान प्रगट करूं मुझे वोंटानी काढीस तुम पवित्र करे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. भगवो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्या दिसांनी जेजू नाईन नांवाच्या
एक शहराक गेलो. ताचे शिश्य आनी व्हड एक लोकांचो मोहीम ताचे संगत गेलो. शहराच्या दरवटेसर पावतना एक मेल्ल्याक मातयेक पावूंक म्हणून भायर व्हरताले. मेल्लो मनीस आवयक एकलोच पूत, ती एक विधव. शहरांतल्या लोकांचो व्हड एक जमाव तिचे संगात आसलो. सोम्यान तिका पळयतच ताचें काळीज कणवड्यान भरलें. रड नाका म्हणालो तो तिका. आनी मुखार सरना तुंबाक ताणें हात लायलो. कांदिली थंयच उबे रावले. तो जेजून म्हणें, तरणाट्या हांव तुका सांगता उठ. तो मेल्लो उठून बसलो आनी उलोवंक लागलो. जेजून ताका ताच्या आवय अधीन गेलो. समेस्त येयली आनी देवाची स्तुती करून म्हणटाली, व्हड एक प्रवादी आमच्या मदें उठला. देव आपल्या परजेची भेट करूंक आयला. जेजू विशांतली ही खबर सगळे जुदेयांत आनी भोंवतणीच्या सगळ्या गांवांनी विस्तारली. देवाचे उतर हे वाकणे तुका क्रिस्त थंय म्हणजे मगाच्या भावानो भयणीनो, आमी आमच्या दिसपट्टे जिवितांत आमकां आदार जावच्याक आमी जायतीं इंजिनां वापर करता. इंजीन म्हणटा तुमकां. आमी ल्हान आसतना करंट नासलो आनी करंटाचे पंप नासले. चिमणे तेलाचे पंप, विलियस पंप म्हणटात ताका, आसले. विलियस पंप 2 टाकी ताका, एक पेट्रोलाची एक चिमणे तेलाची. दोरी घालून ओडचें. बांयकी तळ्याकी न्हंयक गी वळाक गी दवरताले हांव पंप. कांय थोड्या कडेन डिझेलाचे पंप आसले. आनी आतां आमचे लागीं बायकां आसात, स्कुटरां आसात, कारां आसात, बसां आसात, वाहन आसात. तांकां हर एक इंजीन आसा. जावं डिझेलाचें, जावं पेट्रोलाचें, जावं चिमणे तेलाचें. ते हर एका इंजिनांत, हांव बरो पंपाचें जावं बरो काराचें, बसाचें, खंयच्याय इंजिनांत एक क्रँक आसा. क्रँका भितर शाफ्ट आसा. शाफ्टाक पिस्टन आसात. पिस्टना वयर कार्बेटरी आसा. ताका गॅस्केट आसा. ताका प्लग आसा. ताका कंडेन्सर आसा. ताका चॉक आसा. ताका कार्बेटरी आसा. ताका डिझेलाची वा पेट्रोलाची टांक आसा. पेट्रोल वळटा. आनी अशें एक इंजीन जाता. इंजीन आनी इंजीन कितें करता? इंजीन तें काम करता. आनी काम करूंक जायत्यो इंजिनाचे पार्ट्स साका दितात. एक नट जावं दी, एक स्क्रू जावं दी, एक बोल्ट जावं दी, हर एक पिस्टन जावं दी, वा क्रँक जावं दी, शाफ्ट जावं दी, गॅस्केट जावं दी, खंयचीय जावं दी, त्या इंजीन बरें करून काम करच्याक आदार दितात. हर एक पार्ट्स. देखून इंजिनान म्हणूंक जायना म्हाका शाफ्ट नाका, म्हाका पिस्टन नाका, म्हाका पिस्टनाचे रिंग्स नाकात, म्हाका बेरिंगां नाकात म्हणूंक जायना. आनी ते ना जाल्यार इंजीन काम करिना. तशेंच मनशाची कूड. मनशाच्या कुडींत पळया इंजिनां बरीत. इंजीन सोदून काडलें कोणें? कोणें कोणें सोदून? देवान गे मनशान. अय्यप्पा देवा, कोणाडे उलयता हांव? सगळो संवसार माथ्यार दवरले बरी आत. इंजीन कोणें सोदून काडलें? मनशान गी देवान? हा इल्लें सांगा व्हडल्यान. मनशान सोदून काडलें इंजीन, देवान न्ही. देवान मनशां जाणवाय दिली. त्या जाणवायन कळ्ळें गे मनशान सोदून काडलें. पूण मनशाची कूड कोणें काडली? कोणें केल्ली? देवान केल्ली. पळया हा, मनशाची कूड देवान केल्ली.
देखून खंयचें डेड जाल्लें इंजीन परतून जीव करयत गी करयत डेड जाल्लें इंजीन परतून जीव करयत गी करयत 25 वर्सांचें 50 वर्सांचें मातयेंत येत आसलें इंजीन भायर काण पूण डेड जाल्ली कूड जीव करूंक जाता जायना कित्याक जायना ती रचली देवान आनी ताचें जाणवाय देवाक मात्र गुत्त आसची त्या मनशाच्या कुडीची जाणवाय केदाळ ती परतून डेड आसली वर करयत ती जाणवाय देवाक मात्र ती जाणवाय मनशाक दिवना देवान कळ्ळें गी पूण डेड जाल्लें इंजीन आसा पळय ती परतून वर्किंग करची कॅपेसिटी मनशाक आसा ती जाणवाय मनशाक आसा आनी ती मनशाक ती जाणवाय देवान दिल्ली आनी ती जाणवाय मनीस वापरना आसा देखून इंजीन रिपेरी जाता कूड रिपेरी जाता जाता कूड रिपेरी जाता कळ्ळें गी तुमचें काळी सामान आमचीन त्या तें खातर सामा करतात की ना नाका जाल्लो कुडको काण दुसरो कुडको बसयतात तुमचें लिवर सामान आमचीन त्या दुसरें लिवर बसयतात की ना तुमची किडनी सामान आमचीन त्या दुसरी बसयतात की ना तुका ताप आयलो तुजे गांठी दूख जालो तुजें आड मोडलें मंड्याचें कट्टें उकरलें सामा करतात की ना पुरो सामा करतात पूण तूं फुक्क जालोय आउट जालोय डेड जालोय जाता जायना डेड जाल्ली कूड परतून एक्टीव करूंक मनशाक जायना कित्याक ती जाणवाय देवा मात्र पूण देवान मनशाक जाणवाय दिल्या देखून ताच्या बुदवंतकायेन खंय तरी इल्लीशी कूड सारकी करूंक मनशाक देवान अधिकार दिला पूण मेल्ली कूड परतून जिवंत करचो अधिकार देवान दिवंक ना तो ताचे लागींत दवरला मेल्लें इंजीन परतून जीव करची सकत मनशाक ताणें दिल्या हें स्वस्त आमी जाणा जावंक जाय पूण ह्या कुडींत मस्त विश्वे आसात पळय गी आनी कुडींतले विश्वे कोणा खातीर काम करतात तुमचे कुडीचे विश्वे म्हजे खातीर काम करतात ते वय गी ना बा म्हजे खातीर न्ही देवा खातीर करतात ते तुजे ते खातीर तुजो जीव सांबाळच्या खातीर काम करतात देखून तुवें म्हणूंक जायना एक हात दूख नाका दोन आसात एक कान्नूड येता म्हणटात ते तुमी हात दूख जाल्यार नाकशे दूख जाल्यार दवाखान्यार जावंतात फादर डॉक्टर सी हांगा पळया म्हणून ठीक आहे पांयाचें एक बोट दांडतो न्हू नाकशी उकल्ली बोट कातून उडयता ते ना डॉक्टराक दावतात प्लास्टीक सर्जरी आनीक कर नाजाल्यार बोट रिपेरी करतात न्ही गी कितें म्हणटाय सिंतीबाई दोन दोळे आसात एक दुखता तांबडो जाला तो नाका म्हूण बंद दवरता ते ना आमी डॉक्टरा लागीं धांवता वेता वखद करता कित्याक हर एक कुडीचे विश्वे व्हेरी इम्पॉर्टंट खंयचेय जावं दी ते कानाचे ल्हानसो कुडको जाल्यार नाकाचो कुडको जाल्यार आमचे केस जडटा थोडे फावटी न्ही कोलें टेन्शन जाता न्ही देखून केंसांक कोलें ऑयल कोलें शाम्पू आनी कोलें वखद घालून आमी ते रिपेरी करता थोडे बोल्ड जातात मागीर गाद्यान भात लायले बरी केसी लायतात थोडे परमनंट हेअर प्लांटेशन करतात हर एक कुडीचो विसवो आमकां भोव गरजेचो आनी तो कूड जिवो सांबाळूंक कूड एक्टीव दवरूंक कूड सक्तेवन दवरूंक कारण जातात देखून आमी भलायकी बरी सांबाळची पडटा कळ्ळें गी दुकरा मासा सामून खावचेंत न्ही बकऱ्या मासा खावचेंत न्ही सांबाळचें पडटा चड केल्यार कोलेस्ट्रॉल जाता मोठे जातात दाप येता दंबू बांदता वय गी देखून आमी इल्लें खाता डायट करता वॉक करता न्ही जागृतकाय सांबाळता म्हयन्याक एक पटिंगी वर्सा 2 पटिंगी डॉक्टरा लागीं येता आमी टेस्ट करता शुगर आसा की BP आसा की कोलेस्ट्रॉल आसा की ही पुरो पळयता आनी आसा जाल्यार ताका सूक्त वखद काडून घेता आनी आमची कुडीचे विश्वे सगळे समा दवरूंक प्रयत्न करता
तशेंच हेच्या पयल्या वचपांत सांपावलो कोरिंदकारां बरो म्हणटा तशेंच क्रिस्ताची कूड आनी हर एकलो मनीस ह्या क्रिस्ताच्या कुडीचो सांदो. कशें आमचे आमचे हात आमची बोट आमची हात आमची बोटां आमचे पांय आमचे कुडीचे सगळे विसवे कशें ही कूड जिवी दवरूंक कारण जातात तशें जेजू क्रिस्त म्हणली ही सगळी कूड आनी कुडीचे विश्वे आमी हर एकले पवित्र स्नान काण गेल्ले हर एकले जेजूच्या कुडीचे सांदे. देखून तूंय एक सांदो हांव एक सांदो तूंय एक बोट हांव एक बोट तूं एक हात तूं एक पांय अशें आमी हर एकले जेजूच्या मिस्तीक कुडीचे सांदे. देखून आमी हर एकल्यांनी ती कूड म्हणजे क्रिस्त जिवो दवरूंक प्रयत्न करूंक जाय. क्रिस्त जिवो दवरूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. कळ्ळें गे इंजीन सदांच चालू उरोवचें जाल्यार न्ही गे इंजिनाचे हर एक पार्ट्स भोव गरजेचे. एक पार्ट जालो जाल्यार इंजीन चलना. तशेंच जेजूचें नांव महिमे बरी जायचें जाल्यार जेजूचें नांव परगट जायचें जाल्यार जेजूचें नांव जिवें उरोवचें जाल्यार आमी ताच्या मिस्ती कुडीचे सांदे जाल्ले आमी हर एकल्यांनी आमी बरें करून काम करूंक आसा. बरें करून काम करीत जाल्यार आमची भलायकी बरी सांबाळूंक आसा. कसली भलायकी कुडीची भलायकी न्ही आत्म्याची भलायकी आमी बरी सांबाळूंक आसा. आत्म्याची भलायकी बरी सांबाळची म्हळ्यार कोणाच्या कुशे प्रमाणे चलचें हां कोणाच्या कुशे प्रमाणे चलचें हां देवाच्या कुशे प्रमाणे. आनी जेजू हांगा म्हणटा दोन संगती तुमी मासा रक्ताच्या कुशे प्रमाणे वा आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे. कोणाच्या कुशे प्रमाणे आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे. देवाची आत्म्याची आत्मो देवाची खुशी जाणा जाता आनी ह्या आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे आमी जियोंक जाय. आनी आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे आमी जियेतना जेजू म्हणल्या मिस्तीक कुडीक आमी एक भाग आमी एक सांदो आनी हो सांदो एक्टीव जाता आनी काम करतना जेजू म्हणली कूड जिवी उरता. जेजू म्हणली कूड ती काम करता आनी हर एकल्यांक उपकारा पड अशी करता. देखून जेजूच्या मिस्तीक कुडीचे सांदे जाल्ले आमी तुका गरज तूं गरजेचें न्ही तूं भायर वचूं म्हणूंक जायना. तुंय गरजेची तुंय गरजेचो. तूं कोयरान गायताय जावंक पुरो तुवें वाचलें जावंक पुरो हां तर तुजी कांय गरज ना म्हूण सांगून तिरस्कार करूंक जायना. तूं बरी जाप दिताय देखून सोम्याक सगळीं जायचे पुरो वासप आसतले तासल्या जाता ते कांय आयकतले म्हण जायचे की नाका हां पुरो शर्माव दितले तासल्यार पुरो की आयकतले जायचे की नाका हां पुरा रेकॉर्डिंग करतले तसल्या जाता कांय हांगासर ड्रामा करतले जायचे की नाका हां कांय पुरो गायतले जाल्यार असल्या जाता कांय गायिल्लें आयकूंचे जायचे की नाका पुरो वाजयतले तसल्या जाता कांय वाजयतले आयकूंचे आनी संतोष पावचे जायचे की नाका. हां तशें म्हणटाना सोम्याच्या सगळ्या मिसावांत हर एकलोय गरजेचो. देखून सांत पावल म्हणटा थोडे धर्मदूत कळ्ळें गे आनी थोडे प्रवाद करचे देणे आसलेले थोडे सोम्याचो पाटलावदार जावचे थोडे प्रवाद थोडे शिक्षक सगळे शिक्षक जावंक जाता. शिक्षक सगळे जाल्यार भुरगे जावचे विद्यार्थी जावचे कोणे सगळ्यांक असर हें करची सकत आसा. थोडे असर हें करतात थोडे विविध भासांनी उलयतात थोड्यांनी विविध भासांनी उलयल्लें तें अर्थ कर सांगचें तेणें. राहुल गांधी इंग्लिशान उलयता ओके चेन्नई तो कन्याकुमारी तो काले भारत जोडो करया तो इंग्लिशान उलयता आनी एकलो तमिळाक ट्रान्सलेट करता तें देणें सगळ्यांक जाता जायना.
तो इंग्लिशान उलयता आनी एक मल्याळमांत ट्रान्सलेट करतात आनी कर्नाटका येयल्या उपरांत इंग्लिशान उलयता कन्नडान ट्रान्सलेट तें देणें विविध भासांनी उलोवचें देणें अर्थ सांगचें देणें देखून आमी हर एकलें गरजेचें पदऱ्याक मात विगार मात गरजेचो की विगाराचो बोटलेरय गरजेचो बोटल्यार बरें करून वाण विगाराक दिल्यार मात तूं हांगा सेर मोसांक शकता नातल्यार तूं हांगा बाट्ट पडटलो देखून बोटलेरय गरजेचो हेंगे दिले बाय तूंय गरजेचें अरे जयसान तोय गरजेचो सगळी तुमी गरजेची हांवें मीस भेटयलेलें तुमी हांगासर सांगात भेटोवंक ना जाल्यार कितें फायदो ते बाय देखून सोम्याच्या मिसावांत तो एकलो धर्म दोतो तो एकलो प्रवादी तो एकलो शिक्षक तो एकलो असर हें करतलो आनी हांव कांयच न्ही म्हणूंक जायना कोणें तुंय सोम्याच्या मिसावांत एक भागीदार तुका धर्मदुतांचो वावर दिवंक ना जावंक पुरो प्रवाद करचें देणें तुका ना जावंक पुरो विविध भासांनी उलोवचें देणें तुका ना जावंक पुरो शिक्षक तूं न्ही जावंक पुरो पूण तुका भावार्थ आसा त्या भावार्थान तुका मागचें देणें दिलां तुका भावार्थ आसा त्या भावार्थान जिवोवचें देणें तुका फावो केलां तुका भावार्थ आसा त्या भावार्थान तुज्या बायले भुरग्यांक तुज्या वागोवचें देणें तुका देवान दिलां पळया कितल्या पुरबायचें देखून आमच्या समाजेंत आमच्या संवसारांत आमच्या समाजेंत पुरा प्रायम मिनिस्टर तगी इंडियांत आशिल्ले आसा ते ना थोडे प्रायम मिनिस्टर थोडे चीफ मिनिस्टर थोडे मिनिस्टर थोडे सहायक मिनिस्टर सगळे IPS IAS ऑफिसर की ना थोडे IAS ऑफिसर थोडे IPS ऑफिसर थोडे KS थोडे KPS थोडे PDO थोडे आनी तहसीलदार आनी थोडे DC अशे पुरा विविध आसात सगळे ऑफिसांत बसून AC रुमांत काम करचे आसात की ना थोडे मार्गार कोयर चडचे आसात कांय थोडे ऑफिसांत काम करचे आसात कांय थोडे होटलांत काम करचे आसात कांय थोडे मार्केटीन मास लिखचे आसात कांय थोडे मासिकचे आसात कांय थोडे बस ड्रायव्हर आसात कांय थोडे बस कंडक्टर आसात कांय थोडे रिक्षा ड्रायव्हर आसात कांय थोडे टॅक्सी ड्रायव्हर आसात कांय थोडे पुलीस आसात कांय थोडे इन्स्पेक्टर आसात कांय थोडे मिलिटरीचे आसात कांय थोडे कोयर जातले आसात हर एकलोय भोव गरजेचो हांगा कोणूच तूं कोयर जातलो तूं रिक्षा ड्रायव्हर तूं बस कंडक्टर शी म्हणूंक जायना पण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जर तर मांगळूर शहरांत दिसपट्टें कोयर जातचे मनीस एक हप्तो रजा घालून दीत स्ट्रायक करून दीत कोड्याळ सिटी भितर वचूंक जायत की तुमकां जायते सांगा जायना पूण DC एक म्हयनो रजा घालून दी कोड्याळ सिटी भितर वचूंक जायना गी सांगा हांव उलयलें आयकता की तुमकां आयकता की पावस आयकता आयकल्यार आयकता म्हण इल्लें तोंड म्हणी इल्लोसो रिएक्शन करा नातल्यार हांवें कडपी पात्रांक उलयलें बरी जाता म्हाका कळ्ळें की आतां चिंतया म्युनिसिपालिटीचे ऑफिसर्स आसात ऑफिसर्स कळ्ळें की ते म्युनिसिपालिटी ऑफिसांत AC रुमा भितर काम करनासात चिंतया तांणी एक हप्तो रजा घाली कोड्याळ सिटी कांय समस्या आसा ते समस्या आसा ते ना पेवशेत पूण कोयर जाडचे आसात पळय क्लीन करचे आसात कोयर व्हरचे आसा तांणी एक हप्तो रजा घाली म्हण चिंतया कोण्णी कामां घेवनात सिटी भितर वचूंक जाता गाडीन बिलकूल वचोंक जावचें ना पळया तशें म्हणटाना हर एकलोय काम आसो व्हेरी इम्पॉर्टंट देखून गुटमांत बापायन म्हणूंक जायना हांव बापय रे हांव गळटां हांव भायर आशिल्लो हांव भितर आशिल्लो दिसा कामाक येता पयशे हाडटा तुमकां घालता हांवें घाल्लें तुमी खातात म्हणून सांगूंक जायना तशें सांगता जाल्यार तो बापय जावं नालायक आवयन म्हणूंक जायना आवय तुमचे वस्तूर दिता रांदता वाडटा म्हणून सांगूंक जायना हांव तूं श्रेश्ठ म्हणूंक जायना एका कुटुंबांत बापय आवय भुरगीं सगळीं गरजेचीं ते नातल्यार कुटुंब जायना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून सगळे कुटुंबाचे सांदे कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर वावर करतात सगळ्या समाजांतले सांदे जावं पुरो एक घर बांदतात घर बांदतना थंयसर
थोडे मेस्त्री आसात मेस्त्रेचें काम कितें गुतूच ना की तुमी ह्या संवसारांत ना आं तुमी जनरल लोकांत आसचे आसता ओके नो प्रॉब्लेम आं मेस्त्रेचें काम फातर बांदचें सारून करचें वय गे सारून करचें सिमीट घालची ही पुरा मेस्ताचें काम काही थोडे सेंट्रिंगाचे आसात सेंट्रिंग बांदचे लोंगोडाचे रॉड बांदचे सेंट्रिंग बांदचे काही थोडे स्लॅब घालचे आसात काही थोडे कार्पेंटर आसात आचार्याचें काम करचें काही थोडे प्लंबर आसात काही थोडे इलेक्ट्रिशियन आसात काही थोडे पेंटर आसात काही थोडे टायल्साचे लेईंगाचें काम करचे आसात तरातराचें काम तरातराची व्याप्त पूण सकडेन बांदचें कितें घर सकडांनी बांदचें घरत एकाच घरा विविध नमुन्याचे वाव करता देखून हो म्हाका मेस्त्री आल्यार पुरो कार्पेंटर नाका म्हणून जाता कार्पेंटर आसल्यार पुरो म्हाका टायल्स लेयर नाका म्हणून जाता जायना हर एक लोई भोव गरजेचो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून एका घराक काम करचें कोणीय तें जावं दी कार्पेंटर मेस्त्री वा बारबेंडींग कामाचें सेंट्रिंगाचें काम करचें जावं ती पेंटिंगाचें काम करचें जावं इलेक्ट्रिशियन प्लंबर कोणीय जावं दी हर एकले भोव गरजेचें समाजांत विविध नमुन्याची कामां करचे हर एकले गरजेचें तशेंच आमच्या सोम्या जेजूच्या मिस्तीक कुडी सांदे जाल्ले आमी हर एक लोई जावं पुरो गावपी जावं पुरो शर्माव दितलो जावं पुरो देवाचें उतर वाचतलो जावं पुरो वजयतलो कोणीय जावं पुरो हर एक लोई देवाच्या मिस्तीक कुडीचे सांदे भोव गरजेचे तांदूळ तूं कीळ तूं व्हरतो तूं ल्हान तूं व्हड म्हणून कांयच ना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो एवढा स्टोरीज आनी हर एकल्या थंय कितें आसूंक जाय सोमयाच्या मिस्तीक कुडीचे सांदे जाल्ल्यांक हर एकल्या थंय कितें आसूंक जाय हां भावार्थ पाप सेवा थंय भावार्थ आसा जाय तो पाप सेवा जाल्ल्या खातीर भावार्थ ना म्हळ्यार ताजें जिवीत सार्थक जाता बिस्प जाल्ल्या ती भावार्थ आसूंक जाय याजक जाल्ल्या ती भावार्थ आसूंक जाय एक लायका ती भावार्थ आसूंक जाय भावार्थ नातल्यार कांयच फायदो ना देखून जेजूच्या मिस्तीक कुडीचे सांदे जाल्ल्या हर एकल्या थंय भावार्थ भोव गरजेचो कोणा ती भावार्थ कोणा ती तुमी ती डल्ल कशें मोती पेस्ता उपरांत पुल्लो डल जाल्यात कुबू खावन 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 पुरो जालां तुमकां वा वर्ण पिवन चड जालां गुतना हां कितें इतलें बरें उलोवन आसल्यार छप्पे जाल्यार करतपटी आं कितें सोम्याचेर भावार्थ दवरतले मनीस आमी जावंक जाय हेच्या सुवातेन पळया नायन गांवांत न्ही नायन म्हळ्यार अर्थ कितें संतोषभरीत शहर नायन म्हळ्यार संतोषभरीत शहर पयलीं दुकानचें आसलें तें दुकानचें दीस पूत मेल्लो न्ही रडटाली मागीर जेजून जिवंत गेलें संतोषाचें शहर जावन बदललें आनी नायन गांवांत कितें जालें नायन गांवांत एकलो विधवीचो पूत मरण पावुल्लो जेजू तेणें पाशार जाताना जेजू जेरुजलेमाक कुशीन वेसो जेरुजलेमाक कुशीन कित्याक वयता जेरुजलेमाक तो मरोंक वयता मरोंक त्या वाटेन पाशार जाताना नायन गांव मेळटा आनी ह्या नायन गांवांत थंयसर दरवट्या भितर त्या गांवाच्या प्रवेशद्वारा लागीं भितर येतानाच एक विधवीच्या पुताचें मरण जावन आसलें आनी ताका मातयेक पावंक म्हणून तुंबांत व्हरताले तुंब म्हळ्यार गोता न्ही तुंब म्हळ्यार गोता न्ही तुमी पुरा बरी न्हीद काडटात पुरा न्हीद काडटात तुमकां त्या तुंबान दवरचें गे म्हणटा म्हाका इतली न्हीद येता इतली आळशीपण पळया आमी सांगयल्या प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाच्या भाव भयणी हांगा आयका तुंब म्हळ्यार एक पेटे बरीत आदीं हांव ल्हान आसतना तुमी मलगडी ल्हान आसतना आमच्या मालगड्यांक मोर्न करूंक सकत नातली पेट करूंक न्ही पळय गे देखून आमच्या मलगड्यांक कशें पुरताले मांद्रेन पुरताले मांद्रेन उस्तरान गुटलावचें मांद्रेन रेवडोवचें गुतू ना तुका तुमी म्हळ्यार अमेरिकांत जाल्ल्यात न्ही आमी पुरो इंडियान आसचे आमकां गोता तुमी अमेरिकान पुरा थंय पुरा मांद्रेन पुरचें
मांद्री कली मांद्री सुडीतीची मांद्रींत रेवडोवचें आनी पुरचें आसलें हांवें सुमार पळयल्यान मोरना तुमी चिंतू बरो इतलो तरणाटो पाद्र्या आनी खंय तर पळयलां काय म्हणून आमी कस्तान वाडल्या मनशां कळ्ळें गे आनी मांद्रेंत मोर नाडूं जाता इगर्जेक जायना देखून हर एका इगर्जेंत मरण फंडाची पेट आसताली पेट आतां आयली पयलीं तूंब आसतालें मरण फंडाचें तूंब म्हणटाले कळ्ळें गे लोंकडाचें ताका एका सायडीन बिजाकरी आनी एका सायडीन तें घालून लॉक करचें आसलें लंबू तातूंत मोरण दवरचें आनी त्या तुंबांत मोरण हाडचें ओन घरांत हावन थोड्या कडेन व्हडल्या फिरगजेंत कांय इल्लेशे कास आसले फिरगजेंत मोरणाची गाडी आसताली लुटून हाडटाले तेन्ना दवरून नाजाल्यार माथ्यार ओन हाडटाले तुंबांत मोरण दवरून हाडटाले इगर्जेन दवरताले उपरांत सिमिस्त्रे पर्यंत तुंब व्हरताले उपरांत तुंबांतलो तें मोडें काडून मांद्रेर दवरून गुटलावन मातयेन पुरताले आनी उपरांत तुंब हाडून थंयसर फाटीं दवरताले थोड्या फिरगजेन गेल्यार आनी तुंब आसात ते वा पेट आसा मोरणाची पेट आतां सकणा लागीं पेट करची शाती आसा देखून ते तुंब कोणी व्हरनात तशेंच आसात आनी असो तुंबांत पळया नायन गोवान 2000 वर्सां फुडें एका तरणाट्याक दवरून हाडटाले हाडटाले आनी तो तरणाटो एकच पूत आवयक आनी ती आवय विधव जेजूच्या काळार विधवेक मोलूच नासलें मानूच नासलें कळ्ळें गे कांय मोल ना मान ना ताका सुण्याच्या गे पास्ट करताले पण एकच आसरो म्हूण आसलेलो पूत मरण पावला आनी ती खंगल जाल्या कसो मरण पावला तरणाटो पूत कांय ताप आयलो जायचंय वा कांय माडार रुखार पडलेलो जायचंय का उदकान पडलेलो जायचंय वा कांय अच्युत हार्ट अटॅक जावन मरलो जायचंय वा कांय एक्सिडेंट जाल्लें जायचें कशें म्हणी कर हांवें चिंतूंक ना तो मरता म्हणून एकच पूत आसरो खाण जेवण दिवचो तो कुटुंबा पोसचो तो एक मात्र पूत मरण पावला आनी मरणाची दूख आवय कितली दोसता ती कळवळोन रडटा थंयसर आनी तिची दुखां पळोवंक तिचे कळवळे पळोवंक साध्य नातलो जेजू म्हणटा बाय रड नाका पळया रड नाका रडतल्यांचो बुजवणदार हांव आसां रडतल्यांक बुजयतलो हांव आसां तुजें रडणें संतोशान बदलची सकत म्हाका आसा तूं रड नाका जेजून अशेंच म्हणलें एक पटी रड नाका कोणाक म्हणलें हाच्या उपरांत 9 गोवा उपरांत जेरुजलेमांत जेजू कुरीस वोवन येताना जेरुजलेमाच्या स्त्रियांक ताणें म्हणलें तुमी रडा नाकात म्हजे पासत तुमी रडा नाकात बघा तुमी रडत जाय तुमच्या भुरग्यां पासत तुमी रडत जाय ताणें म्हणलें आतां ही हांगासर म्हणटा जेजू तुमी रडा तूं रडा नाका तुज्या पुसा पासून रडा नाका तूं रडा नाका तुजें रडणें हांव संतोशान बदलतलो उपरांत ताणें तुंबाचेर हात दवरलो मोरण ओन आसात तुंबाचेर ताणें हात दवरलो आनी म्हळें तरणाट्या उठ उठ म्हणलो तो आनी मेल्लो मनीस गत्तपटी उठून बसलो सुवार्थेकार बरय ना तें तुंब वयतल्यांची गत कितें जाल्या म्हणून गुर्तुना तुमी मोरण ओन आसात सिमिस्त्रेक माथ्यार दवरून आनी ते पेटेंतलो मनीस उठून बसलो जाल्यार वयतले मनीस पेट कान्न उडोवन मानत्यार भीक मोगोन खाता म्हूण कांय दवरलेले मनीस कांय आस्पत्रेन न्हिदते ते भियान हय गे न्ही ना गे एक पोटी सिमिस्त्रेंत मोरण देवयताना देवयतलो मनीसच फोंडान पडलो देवयतलो मनीसच फोंडान पडलो पेट ताचे वयर पडली तो पंदा मोरण ताचे वयर तो इतलो भियेलो 1 म्हयनो आस्पत्रेन मागीर तसली परिस्थिती अशें जाता थोडे फावटी सिमिस्त्रेन म्हणलें वय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो पळया हांगासर तरणाटो उठून बसलो कित्याक विधवेक सोम्याचेर पातयेणी आसली सोम्याचेर विस्वास आसलो आनी जेजू मेल्ल्यांचें जिवंतपण जेजूसानी जीव आनी जिवंतपण सोम्याचेर विस्वास दवरता तो मरत जाल्यार जियेतलो म्हणलें सत हांगासर उगडापें जाता
आनी सोम्या थंय बरो आसता ताचें दूख संतोशान बदलता म्हणल्यार सती आमी हांगासर जाणा जावंक जाय. देखून सोम्याचे पाटलावदार जाल्ले आमी सोम्याचेर विस्वास दवरूंक जाय, भावार्थ दवरूंक जाय. भावार्थ नासतना आमी जिवंक जायना म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो. देखून आमच्या जिवितांत कश्ट आयले, आमकां पिडा आयली, आमकां विविध म्हणजे समस्या उपजले, आमच्या कुटुंबांत मरण आयलें म्हणून सांगून आमी देदस्पोर जावचें न्ही, कंगल जावचें न्ही. जेजू म्हणटा तुमचें दूख संतोशान बदलतलें. तुमी जियेतल्यात, तुमी सासणाक जियेतल्यात, पूण तुमी जीव दितल्या त्या देवाचेर विस्वास दवरूंक जाय. सोमी जीव आनी जिवंतपण ह्या सोमयेचेर विस्वास दवरूंक जाय. तवळ मात्र तुमचें जिवीत सार्थक जातलें आनी ह्या तुमच्या जिवितांत सोम्या महिमा हाडची कामां तुमी करतल्यात. असलें जिवीत जिवंक सोमी आमकां आदार कृपा दिवूं दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. भेटतावी काणीक बापा उण्या वायनाची, भक्तीक समर्पितावी काणीक मोगाची. काणिका संगी भेटता जिवी आमची, स्वीकार करून पावन कर भेटूनी आमची. स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची, मोगा स्वरूप काय जाव तुका भेटूची. सर्गीच्या देव्यानी भजिनी आमची, कृपादी जीवच्या जिणी मोगाची. स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची, मोगा स्वरूप काय जाव तुका भेटूची. सर्गीच्या देव्यानी भजिनी आमची, कृपादी जीवच्या जिणी मोगाची. भावा भयणींनो, म्हजें न्ही तुमच्या तांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देवप्पा मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांचे बलिदान आपल्या माराकरी महिमेक आमच्या नक्या पयस जाता सर्वेस्पर म्हणून घे. सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ बापा भगवंत धर्मदोजूता देवान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सडवण परगट करून संतोषान आपलो जीव करशिलो आनी रगत वारयलें. ते सडवण आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करून आमी तुका आतां भेटयता. त्या आमच्या सडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बानी बाळ दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सभे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्पराचे उबाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळीनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काय दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची कुणा जावं ह्या संवसारांत सदां उरच्या आनी सर्गेची शिकोवण सगळ्या मनशांक परगट करच्या. तुवें ते धर्मदुतांच्या बुन्यादीन तीर आनी गट बांदून दवरल्या. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतर आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गेच्या दळबारा सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता. पोवी दळबाराचो सर्वेस्पर तूं, सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. ओ सर्गी तुका जय जय. पवित्र घडी आमी संभ्रमता भावानो भयणीनो. जेजूचे उंडानी वायन असलेली जेजूचे मांस आनी रगत बदलची घडी बाबार्थान आमचे जिवी सोम्याच्या पांयां तळा समर्पिया. कशें ते विधवीन आपले बाबर्थाचे जिवी सोम्याच्या पांयां तळा समर्पिलें
त्यास बरे आमचे जिवीत समेच्या पांयतळार समर्पिया समेलकचे भलायकी समेलकचे बेसांव आशिर्वादां आमची कर घेवया. बापा करुसो तो पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची झरी तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस्टमरान सोसूंक वयच्या आदीं ताणें मुंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी गयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेसपरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्या दिन वाचलें ते आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सासनीक कराराचें रगत पदकाचे मोक्षाने मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बवडतसो गुट परगटुया तुझ्या कुसानी पुनर्जीवन पुनर्वुर्वी तुवें आमकां सोडलाय सोमिया संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर जे क्रिस्ताचे बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीताचो उंडो आनी सोडुणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडरग सेवतेल्या आमकां समेस्त पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्ख्या संवसारार विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या पापा सेबा पीटर पौल आमच्या गुवळी बापा आनी सगळी यासकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदूर मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूळट करी. तांकां तुजी इस्तगती नंतरलेल्या समेस्तां तुजे परजडीत मुखार पळोवंक फोव करी. आम्हा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाच्या माया संगती तिचो पती बागे वजुजे बागे वदा धर्मदता बागे वजुतात देव आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबरी ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव करी. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्रत्म्याच्या एकपणात सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडवंदराची आचना मतीन दवरून ताणें शिकलेले मागणे भोभक्तीपणी मागता आसतना सुमयाचे अखंड पातयेन दवरून सुमयाच्या मिस्ती कुडेचे करे सांदे जावं जिवंक आमकां कृपा आनी आदार मेळ अशें देवान शिकलेले मागणे आमी सांगता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमची तांव तशें आमची पदकां बोगस आनी आमकां ताळ्ळें पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले पिडेशिड्यांतले आमकां निवार. देयकृणेची वितां समाधान संतोश आमकां दी. सर्गेचे भाग आनी आमच्या सुडुंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतेने सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हणीन तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताची दिस्त घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती देणे एकवटान सांबाळ. तूं जेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. माय मोग सुगुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवी. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. आमी दिमी गेली हांगा पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी
आम्हा समेस्तांच्या मोगान बरो मनीसान ह्या संवसारी आयली नायगांवच्या विधवीचे कश्ट पळोवन तिची दूख संतोषान बदललेली आमी सुम्याचे मिस्ती कुडीचे संदेश जाल्ले सुम्याचें तेच बाबरतान बरोवशान जीव गुलो दिता ती इशडीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फावो ना पूण तुजे कसुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली शेता सोमिया हौलालेता धनिया आशेता लालेता घेव तुका सदा आशेता सोमिया हौलालेता धनिया आशेता लालेता घेव तुका सदा जावनासाय खाळत्म्याचे अज्ञाक मोजा घटाय दिवचे तू जावनासाय खाळत्म्याचे अज्ञाक मोजा घटाय दिवचे तू कार पिता काळीस मोचे सदा थैसर भिडा तुझे औ आशेता सुमिया औ लालेता धनिया आशेता लालेता घेव तुका सदा प्रार्थूया भूभोगाळ बापा आमच्या देवा बागे उजुता देवाच्या जैतेवन मरणापासून या नोवेनाच्या दिसावर संस्कार आम्ही संभ्रमला तांदून घेतलेल्या तुझ्या पुताच्या महिमेवन कोडी रक्तावर तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां आणि ताचे भशेन मरापर्यंत तुझ्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां धीर करून दवर हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी बश्या मगाच्या भावांनो भयणीनो सांजुदाच्या पुंतळाक तुमकां मोगाचो स्वागत आमी मागता तुमची ते सावां तुमची इरादे घेवन ह्या पुंतळाक तुमी येतात ऑनलायनी मुखांतर मिसाचें बलिदान भेटून सांजुदा मुखांत देवाची कृपा तुमी जोण घेतात तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पाडयता हांव तुमच्या खातीर सदांच मागता हर एक मंगळार सकाळी 8 वरार मीस 9 सक्रामेंताचें आराधन 10 वरार कुमसाराचो सक्रामेंत 10:30 वरार मीस उपरांत 9 सक्रामेंताचें आराधन आनी आराधना उपरांत आयिल्ल्या भक्तिकांक जेवण हे मंगळाराच्या भक्ती कार्याक तुमकां मोगाचो स्वागत आमी मागता व्हड संख्येन जिविताच्या जरी सरशी येया जरींतलें पियेया सेवा तुमी संतुश्ट जातल्यात आमचे लागीं स्टॉल आसता स्टॉलार भेट दियात थंयसर बेंजार केल्लें मीठ तेल बेंजार केल्लें उदक बेंजार केल्ल्यो रेली कोकोंता मेंथ्यो इत्यादी थंयसर आसात ह्यो सर्व भक्तीक वस्तू आमच्या आत्मे झुजा वयर झुजोवंक आनी जय जुडोवंक आदार दितात त्यो वस्तू वापरूंक तुमकां आमी आपोवणें दिता असो फायदो तुमी जोडचो दैवी वखदां डिवायन मेडिसीन गांठी दुखी गॅस टिपीडे भुरग्यां पिडे संबंदी वखदां तेलां ऑफिसान मेळटात हाचें जायतें बरेंपण तुमकां फोव जाता असो बरेंपण जोडूंक तुमकां उलो दिता तुमची मिसां तुमी ऑफिसान दियात तशेंच ते सवां तुमी ऑफिसान दिवे नंतर थंयसर पुंतळार तुमी घालयत तुमचे खातीर सदांच आमी मागता कावन्सिलिंगाची मांडवळ हांगासर आसा तुमच्या समस्यांक सुक्त मार्गदर्शन संगी विशेष करून मागता मंगळारा मात्र न्ही हर एका हप्त्यांत हर एका दिसा तुमी येवेत पूण येता आसतना फोन करना आयल्या बरें तुमकां राखूंक पडचें ना
पुणशेताच्या विरोधी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. तुमी दिल्या दाना वरवीं आपूण थोड्याची प्रगती करूंक आमकां साध्य जाता. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर प्रायोजक रावूंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. सगळे स्पॉन्सर जायनात तुमच्या कुशीचें दान तुमी दिवयेत आमी संतोशान स्विकार करता. तुमी दिल्या दाना वरवीं दनपाराच्या जेवणाची मांडावळ करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी बरीं कार्य कुमगार जुबल्यो एनिवर्सरी वा इतर बरीं कार्य आसतना ह्या पुणथळाचो उडास करा. जेवणाक कुमक करा सर भक्तीक हांव तुमच्या खातीर मागतात. मोगाच्या भावानो भयणीनो, सांजुदाची फिरगर्जनी पुणशेत पाक्षिकेरे हाची वार्षिक महापर्व ऑक्टोबराच्या 28 तारीखेर हांगासर ह्या वर्सा दबाज्यान आमी आचरण करता. ह्या संदर्भार ऑक्टोबर 6 तारीखेर 7 तारीखेर आनी 8 तारीखेर म्हणल्यार सर ऑक्टोबर 6, 7 आनी 8 तारीखेर हांगासर 3 दिसांची रितीर आसा. सकाळीं 9 तावन सांजेर 5 वरां पर्यंत रितीर हांगासर आसतली. ही रितीर चलून व्हरतात डिवायन मर्सी रितीर पंगड बँड्रा मुंबय ब्रदर प्रकाश आनी पंगड हांगासर येवन ही रितीर चलून व्हरतले. व्हड संख्यान ही रितीरेन वांटिली जावंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. ही रितीर आमी ह्या वेळार दवरल्या कित्याक भुरग्यांक दसराची रजा आसा. दसराची रजा आसा देखून भुरग्यांक हांगासर आमी रितीर दवरल्या. भुरग्यांक घेवन हांगासर तुमी येवया. सप्टेंबराच्या 26 तारीख 26 तावन ऑक्टोबराच्या 10 तारखे म्हणसर भुरग्यांक दसरा रजा सरकारान डिक्लेअर केल्या. देखून रजेचो वेळ हो आनी रजेच्या वेळार ह्या भुरग्यांक हांगासर येवन रितीरेन मांडटली जावंक एक अवकाश आसा. देखून युवा जनांक रितीरेक युवा जनां भुरग्यांक पिडेस्त प्रायवंतां सगळ्यांक येवन ह्या रितीरेन मांडटली जावंक आत्मी बरेपण जोडून घेवंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. ऑक्टोबराची 8 तारीख शनिवार 6, 7 आनी 8 ऑक्टोबराच्या 8 तारीख हांगासर जागरणाची रात आसा. सांजेर 7 तावन आयतारा 9 तारखेर आयतारा सकाळीं 6 वरां पर्यंत हांगासर जागरणाची रात आसतली. ही जागरणाची रात चलोवन वतात डिवायन मर्सी रितीर पंगड बांद्रा मुंबय ब्रदर प्रकाश आनी तांचो पंगड चलोवन व्हरतले. तशेंच मानादिबाप आल्बन डिसोजा विगार कारकोळ आत्तूर तशेंच मानादिबाप अब्राहम ह्या राती हांगासर देवाचे उतर परगट करूंक येतले. देखून व्हड संख्यान हे रती ह्या नायट विजिलांत वांटिली जावंक तुमकां आपोवणें दिता. 6, 7 आनी 8 तारखेची सगळी रात तुमी हे 4 दीस एक 3 दीस आनी एक रात हांगासर करसूंक आनी ह्या मुखांतर देवाची भरपूर आशिर्वाद जोडून घेवंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. ऑक्टोबराच्या 16 तारखेर हांगासर रक्तदान शिबीर आसा. तशेंच हेल्थ कॅम्प आसा. तुमी रगत दिया जीव म्हणल्यार त्या ध्येयाकाल हांगासर तुमकां रगत दिवंक एक अवकाश आसा आनी हेल्थ कॅम्प हांगासर आसतले हाचें बरेपण जोडूंक तुमकां अवकाश आसा. ऑक्टोबराच्या 19 तारखेर 19 ऑक्टोबराक सकाळीं 10 वरार हांगासर बावटो बार्ना आमी नव्यानाची सुरवात करतल्या. फेस्ताच्या 9 दिसांच्या नव्यानाची सुरवात आमी करतल्या. विविध याजक हांगासर येतले. विविध संदेशाकाल हांगासर नव्यानाची मिसां नव्याना जातली. सक्रामेंताचें आराधन जातलें. व्हड संख्यान ह्या 9 दिसाच्या नव्यानान वांटिली जावंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. नव्यानाचो वेळ सकाळीं 10:30 तावन 12:30 पर्यंत आसतले आनी 12:30 आयिल्ल्या भक्तिकांक जेवणाची मांडावळ हांगासर आसतली. ऑक्टोबराच्या 23 तारखेर सांजेर 4 वरार हांगासर ओजांचो पुरसांव आसतलो. पक्षिकेरे पेंडेन तावन इगर्जेक ओजांचो पुरसांव. देखून ह्या पुणथळाक तुमकां लाभलेल्या बरेपणाक फावो जावन तुमच्या कुशेचें हे वजेन तुमी बांदूंक ह्या मुखांतर तुमकां आमी आपोवणें दिता. आनी सांजेर 5 वरार त्या दीस कोंपरेचें मीस आसा आनी कोंपरेचो पुरसांव आसा आनी उपरांत नवेन आसा. ह्या सगळ्या कोंपरेच्या संभ्रमाक वांटिली जावंक आयतारा सांजेर तुमकां आपोवणें दिता. ऑक्टोबराच्या 25 तारखेर हांगासर सामुहीक काजार आमी आसा करता. सामुहीक काजार आसा करता आनी ह्या सामुहीक काजारांक थोडीं शर्तां आसात. काजर जातले जोडी दोगांय जाणां जल्मान कातोलीक आसूंक जाय आनी दुबळ्या कुटुंबाच्या जोड्यांक मात्र अवकाश. देखून हाका विगाराचें शिफारस पत्र गरजेचें आनी आशेंद आधार कार्ड भोव गरजेचो. तशेंच उपरांत ह्या म्हयन्याच्या अखेरी भितर सप्टेंबराच्या 30 तारखे भितर तुमी सामुहीक काजाराक आसक्त आसलेल्यांनी तुमचीं नांवां दाखल करचीं. उपरांतली म्हायत तुमकां हांगासर आपोवन आमी दितल्या. ऑक्टोबराच्या 27 तारखेर हांगासर बेस्पाचो संभ्रम आसतलो.
सांजेर 6 वरार हांगासर बेसपाचें मीस आनी नोवेन आसतलें. ऑक्टोबराच्या 28 तारीखेर हांगासर फेस्ताचो संभ्रम. त्या दिसा सकाळीं 7:30 वरार सादें मीस आनी 10 वरार फेस्ताचे संभ्रमीक मीस. पावणे 10 वरार हांगासर मुर्दोमाच्यो वाती आमी वांटतल्या. आनी ह्या फेस्ताच्या हर एक नोवेनाच्या दिसा कोंपरीच्या आयतारा सामुहीक काजारा दिसा तशेंच बेसपाच्या दिसा हर एकल्यांक जेवणाची मांडावळ हांगासर आसा. पण फेस्ता दिसा मात्र हांगासर जेवणाची मांडावळ आसची ना तें मतीन दवरचें. ऑक्टोबराच्या 29 तारखेर 29 ऑक्टोबराक हांगासर सांजेर 6 वरार तुळू नाटक आसतलो. आनी हे सगळ्या संभ्रमान वांटेली जावंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. फेस्ता बाबतींत मुड्डोमो मिसां आनी तशेंच दान दिवन कुमक करूंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. मुड्डोमाचे तास रुपये 300, मिसाचे तास रुपये 85, तशेंच पिर्जेंत सादी पिर्जेंत 5,000 रुपये, फेस्त पिर्जेंत 25,000 रुपये आनी प्रधान पिर्जेंत 50,000 रुपये दिवन फेस्ताच्या संभ्रमांत तुमचो सहकार आनी पाठिंबो दिवंक ह्या मुखांतर तुमकां आमी आपोवणें दिता. व्हड्या संख्यान ह्या फेस्ताच्या संभ्रमान वांटेली जावया आनी सांजुदान मुखांतर लाभलेल्या बऱ्यापणाक देवाक आमी अर्गां दिवया. मुखाच्या भावानो भयणीनो, आयच्या जेवणाक कुमक केल्या. आयचें जेवण आमकां स्पॉन्सर जावन दिलां नवीन आनी कुटाम निड्डोडी दुबय. तसो मनपूर्वकी उपकार आमी बावडटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां आमी मागता. चिकन आज आमकां स्पॉन्सर आसा. आनी तर आमकां कुमक केल्या फुलाची पाकळी दिवन मॅक्सिम सेरावो किरें, जेम्स डिसोजा सांज उदवडो, लिडिया रोड्रिगेस निड्डोडी, मरिना हिल्डा अल्मेडा पंबोर. कोणी आसा जाल्यार मुखार येवन मनाची वात तुमी स्विकार करची. आयचें जेवण तयार केलां वेलंकनी वाड्याकारांनी. ताचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. गुरकार शैला डिसोजा आनी सर वाड्याकारांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां तांचेर मागता. हें जेवण तुमी जेविजे म्हूण मोगान आमी तयार केलां. तुमी जेवण मोगान सेवचें. मोगाच्या भावानो भयणीनो, कोणी आसा जाल्यार वाती घेवंक मुखार येवचें. नंतर नोवेनाक आमी आयतीं जावया. पात्र सांजुता देवा आमचे पासत विनंती कर. पात्र सांजुता देवा आमचे पासत विनंती कर. पात्र सांजुता देवा आमचे पासत विनंती कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. भावा भयणीनो, सर्गीन सोमसो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता. बघें जुता देव सरकारा सांजे तुझ्या जिवानपणाच्या महिमेत असून आमचे पासत विनंती करता. सांजुता देव आनी संत भक्त प्रत्येक जण मरी आमची सर्गीची माय आमच्या मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिफात आमी सांगता मागया. सुमिया जेजू क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या करण्या सोड भाव. तुका आमी आमचें मागणें भेटयता. तुका आनी धर्म जुत्ता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टा खातीर आमी उडास करता. बघें वता देवाच्या मोगाक आमी आमचें मागणें मेळयता. ही जेजू मनशाच्या कुटुंबात हितवे दाखोवच्या परमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचें मागणें आमी लागशिल्ल्यान मेळयता. त्या बलिदाना वरवीं देवा निरंतर उगलाप लाभता आनी समीस मनीस देवा मानवतात. जेजू आमच्या बाबार्थ उदेशी तूं आतां करोस आमच्या मदें आसाय म्हूण आमी सतमनता. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे थंय देवाचो आनी पेले सुकोरो मोग वाडय. आतां आमी बघें वचूता देवाच्या विनवणेन तुजे मारी बादुबारच्यो करचो आनी अत्रेक तुज्या दैवी कुशे प्रमाणे तुज्यारी करतलोय म्हूण आमी बरवसता. जेजूच्या पवित्रें उदार काळजा सर आमची पाती नेमची थंय दवरता. तुका जावं महिमा मान आनी उगलाप सदां सर्वता आमेन. बघें वचूता देवा लागीं मागणें. ह्या संवसारी जेजूचो सोयरो आनी धर्मदुजन असलेल्या बघें वचूता देवा हे आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ. जेजू सोडून जर मोवाळ मोग तूं जाणा जालोय ताची सोडूनीची सुवाता तुवें पयसत लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशा कुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशी ह्या संवसार जेजू लागीं तुका आसतलो इश्ताक दिसो बांद तुवें सीर केलोय. बरीच करचो अडचणींनी संपोवन निराशेच्या परिस्थितीत असलेल्या जो तूं खेरीत शर्यती जावन आसाय तुजे मजतीचेर बरोबर वचून ही म्हजी गरज तुज्या पुणशताक पत्तीने आयलां देखून बसया. मुगळ भावना भयणीनो, तुमी दिसपट्टी जायतीं जाणां हांगासर ते सामान घालतात. हांगासर येवन घालतात, वॉट्सॅपान धाडटात, मेलान धाडटात, पोस्टा मुखान धाडटात आनी आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता. हाजी जायतीं ते हांगासर आसात. 22 जाणां बरी भलायकी फावो जावंक, 12 जाणां बऱ्या कुटुंबाची सेरी फावो जावंक,
13 जाणां बऱ्या सांबाळाचें काम मेळोवंक, तेका जाणां जोड्यांक भुरग्याचें देण्या फावो जावं, एकल्याच्या गुमटेची सिरेची तकलेची दुखून जावं, तेका जाणांच्या हातापांयाच्या गंटेची दुखी गुण जावं, एकल्याच्या पाटीच्या कण्याची कुशीची बरी येतली दुखून जावं, एकल्याच्या पांयाची उलोप तो रावोंक, एकल्याच्या उदरप्रायाच्या आवयक भूक जिरवण आनी कुडीची सकत बरी भलायकी फावो जावं, दोगां जाणां बाबांनी कुटुंबान माया मोगान जिवंक, एकल्यान आम्हाला पिवणे सणून कुटुंबांत संतोशान माया मोगान जिवंक, एकल्याची तेगांची तकली पडापड संपूर्ण रितीन मायग्रेंती गुण जावंक, एकल्याच्या कुटुंबांत आसली ती खंत बेजाराय पयसरूंक, एकल्या चलयेक मानसीक वत्तडांत संपूर्ण सुटका मेळोवंक, कुडासाची सगत फावो जावंक, मतींतले काळजांतले बेंबिरांत पयसरूंक, शिकोवंक उर्बा उडासाची सकत आनी परीक्षा धैर्यान प्रगट करचें ही सकत आनी जाणवाय ताका फावो जावंक, 9 जाणां शिकोवंक बरी मत आनी जाणवाय मेळोवंक, 6 जाणां रीड फारीक करूंक कुरपा मेळोवंक, एकल्यान दिता म्हूण बसयलेले ते पयशे वेळार दिवंक, एकल्यान धरलेले ते जाग्याचे रेकॉर्ड्साचें काम शबित्यान पंता पावोवंक, 7 जाणांक कुटुंबांत शांती समाधान राज करूंक, 6 जाणां हातापांयाची गांठी दुखी गुण जावंक, एकल्याचो घर जागो तो बऱ्या मला विकून वचोंक, एकल्याचें घराचें बांदप खंयचेंय अडकळ नासतना तें पंता पावोवंक, तेका जाणां आमाल पिवणे आनी सिगरेट ओडची संवय ती सुटोवंक, एकल्या अनकिटेचें कॅन्सर ते गुण जावंक, तेका जाणांची गॅस्ट्रीक पिडा गुण जावंक, 2 जाणांची किडनी डायलिसीस जावन सुटका मेळोवंक, तेका जाणां दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक, 6 जाणांचे हट राग पयसोवंक, एकल्या जाग्यार फावो तो मोला एकल्याच्या जाग्यार फावो तें मोल मेळोवंक, एकल्याचो बाळंतेर बऱ्यान जावंक, एकल्याची बेंबिरांत पयस जावंक, 2 जाणांनी कठीण कुंकली कफ एलर्जी शेळ गुण जावंक, 6 जाणांची BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक, एकल्या भायर पडलें भंगार बेगीन फाटी मेळोवंक, एकल्या पांयाची खोरोस बेगीन गुण जावंक, एकल्या वर्टिगो प्रॉब्लेम गुण जावंक, एकल्या शिराची पिडा गुण जावंक, एकल्या कामाचे पयशे बेगीन हाताक मेळोवंक, एकल्या जाग्याचे आनी घरांत जीवदाळेचे उपद्रवांत सुटका मेळोवंक, तशेंच सप्टेंबराचे 20 तारखेक एकल्याच्या दोळ्यांचें ऑपरेशन बऱ्यान जावंक, बावळो दूख गुण जावंक, एंडोस्कोपी रिपोर्ट एकल्याचो नॉर्मल येवंक, तशेंच 30 आनी 9 जाणांनी विविध तेसां खातीर मागोवंक विनंती केल्या. तांचे खातीर आमचे खातीर जे कोणा मागता आशिल्ला तांचे खातीर आमी विदेशी करून आमी मागया. देमी घालया सर्गींच्या बापाक आमची तेसावां आमी सांज उता देव मुखांत्र भेटोवन दिवया. सर्गींच्या बापाक वर्सून आमी सांगता म्हणया, अर्गां तुका सोमियान जेजू, अगळप तुका सोमियान जेजू, स्तुती तुका सोमियान जेजू, आराधन तुका सोमियान जेजू, वंदन तुका सोमियान जेजू. हालेलुया 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 उलमारा सोमियान हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मंगळ सोमिया सांज उता देव मुखांत उसारलेली सगळी मागणी तुका आमी भेटोवन दिता. तुजी कुशी वयत तर आमचे दया दाखय, आमच्या तुज्या वडका कुळतीन आमचेर बेसांव घाल. तुज्या वडका कुळतीन आमची मागणी आयकून घे, आमच्या मागण्या कान दे, आमच्या मागण्या तुझी आमची मागणी आयकून मागलेले सगळे फावो कर सोमिया. तुका साध्य म्हणलें खंयचें ना, तुका सर सांगते साध्य नायन गोमच्या त्या वेदवेक तुवें पुताक जिवंत कर, तिका संतोश हाडलोय, तिचें दूख संतोशान तुवें बदललें. त्याच मापान आमच्या कुटुंबांत आसलें दूख संतोशान बदल, आमचे पिडा शिडा गुण कर, आमचे सगळे हाल उपाद्र तुका समर्पण दिता हांव सोमिया. तुजे कुशी वयत तर सगळे आमकां आशिर्वादांनी भर, सगळीं आमची देसावां स्वीकार कर, तुज्या बेसावांनी भर आनी आमकां सगळ्या मागलेले फावो कर सोमिया. तुका जो महिमा तुका जो आराधना लागप. हालेलुया 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 हालेलुया. नव्यानाचे मागणे म्हणटार अशें म्हज्या मदीर काळो काडन म्हजो बाबा दंडोवन बेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वयरी तुज्या अपस्तली पदवेन पयस जावंडाय. हे वर्ता सांगता म्हज्या काळजाचे गुंडा येता हांव तुका उलो मारता. आशा सांडलेल्या बरोसो दिवचे करीत देणे तुका देवान दिला. म्हजे जिणेचे कांटे कोटे म्हज्या काळजाची गोडसाण हांव तुका भेटयता. तुज्या मोवाळ मायपासी नवा देखीत तूं म्हाका मोगान आदर्शन सुदारसन वर. हांवें वडापतीन मागलो उपकार तूं म्हाका जोड दी. अशें आमच्या सुमयेचे तुजें महिमे वता नांव तुज्या मजतीन अदीक अदीक परगटलेलें जावं. आमेन. मागीर हांव जुतात देवाक उलय कस्त अडचणी निराशन असलेल्यांक जेजू मुखार बळादीक शरती जावन आसच्या. मागीर हांव जुतात देवा आम्हा पासून जेजू लागी विनंती कर. आमच्या बापसे बाबीस पुसायबाक हें फुडाऱ्यांक जेजू कृपा आनी मजत दिवन सांबाळचे खातीर आम्हा पासून जेजू लागी विनंती कर. संवसाराचो उजवाड जावन जेजूची सुवार्ता सुमेस मनशां पावोवंक
जेजून आपल्या शेतान वावरड्यान धाडचे खातीर आम्हा पासून जेजू लागीं विनंती कर जेजू बऱ्या गोवल्यान समेस्त लोकांक आपल्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन कर अपराजित आनी शांती समाधाना घडचे खातीर आम्हा पासून जेजू लागीं विनंती बगेन कर गुट मानशी येयल्ल्या सुमया जेजून आमची कुटुंबां मोगाची बिडारां करचे खातीर आम्हा पासून जेजू लागीं विनंती स्त्रीले कर समेस्त बवार्थ्यान बऱ्या मनाच्या मनशान जेजून सासनीक शांती हे निरंतर उजवाड लाभोवचे खातीर आम्हा पासून जेजू लागीं आमी विनंती समेस्त कर जेजूच्या बळा आदी कृपे वरवीं देवसराच्या ताळण्यांचेर संसदाच्या बुलोवण्यांचेर आनी कुडीच्या 11 वडण्याचेर जैत वरच्याक आम्हा पासून जेजू लागीं विनंती कर प्रार्थुया महिमेवंत धर्मदूतांनी रक्त साक्षा बागे उजुता देवा तुवें जेजू समोग जायते वांटलाय तूं समोग आमच्या काळजांनी तूं सडय पदकाच्यो आनी स्वार्थाच्यो वाटो सांडून माया मोगाचे रस्ते दवरूंक आमकां बळ आनी घटाय दी कस्ट अडकडी मध्ये निराशेन आनी कधी बेजारान तुजी कुमक आमकां सदांच मेळोवन दी अशी हेजी न्हयच्या पयन अशा पित्यान समकोन सर्गीन देवा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या निरंतर आराधना करूंक आमी भोवशें कर क्रिस्त आमच्या समये वरवीं आमेन एकडी बरदोळे दाबी आमच्या अर्द्याचेर आमच्या हात दवरया सांजुदा मारी फात फाटल्या दिसांनी लाभलेल्या बरेपणाक ताका आमी अर्गां दिवया जायत्या जाणां जायते बरेपण फावो जाता बवर्तन मागता तो घेता हांगासर 5 जाणां बरें काम फावो जालां 2 जाणां भुरग्याचें देणें फावो जालां 3 जाणां पयना वेळार राखून वेलां एकल्या बरी भलायकी फावो जाल्या 2 जाणांच्या मतीक समाधान मेळ्ळां एकल्या पिसूच्या चलयेक मतीक समाधान बरी भलायकी फावो जाल्या शिकूंक उरबा ताका फावो जाल्या एकल्याक मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल जाला एकल्याचें धरलेलें जाग्याचें काम संपूर्ण रितीन पंता पावलां एकल्याक रीण फारीक करूंक कुरपा सगत फावो जाल्या एकल्याच्या गुमटेची तकलेची शिरेची दूख संपूर्ण रितीन गुण जाल्या एकल्याच्या पाटीच्या कण्याची आनी कुशीच्या बरयेची दूख गुणी जाल्या एकड कुटुंबांत उदरपुराच्या आवयक बरी भलायकी फावो जाल्या कुटुंबां शांती समाधान रास जालां 3 जाणांक संतोश समाधान तृप्ती फावो जाल्या तशेंच 18 जाणां मागूल उपकार हांगासर मेळ्ळा ह्या सर्व रेंदा पासून आमी ह्या सर्व बऱ्यापणा पासून सर्गीच्या बापाक आमी अर्गां दिवया आमी आमचे अर्गां ते सवां सगळीं समर्पण दिवया सर्गीच्या बापा आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताक अर्गां दिवया अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमया जेजू हालेलुया 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 अर्गां जेजू गुलाब जेजू जेजू आराधना जेजू हालेलुया 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 सर्गींच्या बापा जेजू क्रिस्तांत आमकां नव्यान जिणेंत करून नव्या जिविताची कृपा तुवें आमकां दिल्या की बापा बगेन तद्या मरी फात आमी तुका अर्गां दिता सर्गींच्या बापा तुज्या पवित्र सभेन आमकां बऱ्याच्या गुवळ्याच्या जतनेन आमकां सांबाळिल्ल्या की बापा बगेन तद्या मरी फात आमी तुका अर्गां बापा ह्या नव्यानाच्या कुटुंबा बागेवन देवाच्या मजतीन तुवें दोळस केले आनी म्हाका कुरकुश वयल्या उपकारां पासत बापा बगेन तद्या मरी फात आमी तुका अर्गां दिता बापा तुवें तुजे देपात दिला सुखान आसतना गुमोग केल्ल्या आनी कश्टांनी राशमान धरलेल्या की बापा बगेन तद्या मरी फात आमी तुका अर्गां दिता बापा तुवें तुज्या दैवी मोगान आमकां पातकातान सुटका दिल्या दुवेळी मती उजवाड दिल्या आनी गदी दुखीने आमकां बुजवण दिल्या की बापा बगेन तद्या मरी फात आमी तुका अर्गां दिता बापा तुज्या एकल्याचे निर्पुता जेजूचे नवे तुवें देवसरात तेरेल्याक आनी बिजूर काळजाच्या पवित्र आत्म्या दिवच्या गठ्यान बरयल्या की बापा बगेन तद्या मरी फात आमी तुका त्या पुणतळा अर्गां दिता सांजुदाच्या भक्तिकाची मागणी आयकून तांची गंध बेजाराय पयस केल्ल्या खातीर बापा बगेन तद्या मरी फात आमी तुका अर्गां हे बगेन दिता जाग्यार सांजुदा मुखांतर जायती अचपा केल्ल्या खातीर बापा बगेन तद्या मरी फात आमी तुका सांजुदाच्या अर्गां मजतीन दिता पुणतळा सभार प्रगतीचे कामां जारी केल्ल्या खातीर बापा बगेन तद्या मरी फात आमी सांजुदा मुखांत आमी मागले सर तुज्या कुशा प्रमाणे वेळा काळा ते गीत आमकां फोव केल्ल्या खातीर बापा बगेन तद्या मरी फात आमी तुका अर्गां आमी सर दिता सांगाता मेळून सुमयान शिकलेले मागणे सांगाता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजे कुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमकां शिताव तशें आमची बदकां बगोस आनी आमकां ताळें पडोवंक दिनाका पण वायटांतले आमकां निवार मगळ बापणीन आमच्या पेटेस मोडा बसो देवा लागीं विस्वासान मागुया सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार आयकमचे प्रार्थना येसुम्या सर्वेस्पर पेटेस जाल्यार आमच्या भाव भयणीचे कस्तळू करी आयकमचे प्रार्थना सर्वेस्पर येसुम्या पेटेस तांची सेवा करच्या समर्पीत जाल्यार धाकट्या नरसांग आनी सेवा काम पाव आयकमचे प्रार्थना सर्वेस्परा येसुम्या सकट पिडेस्तान ताळणी आनी पातकांतली निवार आयकमचे प्रार्थना सर्वेस्परा येसुम्या तुझ्या मनेर दवरच्या पिडेस्तान जिविताची भरती भलायकी कुडी येतमेची गठाय दी आयकमचे प्रार्थना सर्गींच्या येसुम्या बापायच्या दिसा आमी आयकले आमच्या भाव भयणीची सर त्या समाजारी करण सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणेत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान भोग करी आयकमचे प्रार्थना सर्गींच्या येसुम्या बापा आमची लगी प्रत्येक मागणी विसरले ते आमी तुका समर्पण दिता हांव तुजी खुशी वयता ती सर ते समाधू जारी कर म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थना मगळ येसुम्या बापा गांवांत तशें बरें गांवांत फावो ते काम नासतना कुस तुमच्या सर्व तुज्या भुरग्यांची काकूळट कर तांकां बरें काम फावो करून तांची विनंदन कर म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थना देळ बाबा येसुम्या फावो ती जिणी संगाती मेळनासतना कुस तुमच्या सर्व आमच्या भाव भयणीची तुजी दाळ दिश्ट घाल
तांकां बरी जिणी संगातीन वा संगाती मेळून बरें कुटुंबाची जिवनचे देणे फोव कर म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे अशें जाल्यार सर काजरी जोड्याची बिरमात पाव तांच्या काजरी जिविताच्या मोगाचें फळ भुरग्याचे देणे तांकां फोव कर तांचो कुटुंबा संतोश सडय म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने येसुमिया आमच्या पुंतळा असं करची वार्षिक महापरब बऱ्यान संवचाक आनी सर्व लोकांक हाचे बरेपण जोडूंक तुजी कृपा सदांच आमकां फोव कर म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने मुरी एपिडेसनाचे भलायकी तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक नमाराणी एका कुर्तीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृत आनी बरोशा तुका आमी इलो मारता मी वदेशवीचे बाळकां ह्या दुखाच्या कोणांत आसता आस्कार उस्कार सोडून आमी करू दान करता तर आमचे शक्य ते तुजे काकुदोळे आमचेर परते आनी बदेश उपरांत तुजे कशें सुद्दां पळ जेजूक आमकां दाखय हे देडे मुगळे दिलो बी आमकार मरये पिडेस्त आमच्या बापणी सुगड आसकडयान तांच्या बऱ्या भलायके पासून त्रिंदा तुगे मान करून आमी सांगता म्हणया महिमा तुका सरपदवेदारा देवावपा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सोडून जिवनच्या धाडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमच्या अस्कत मनशाचे घेवचे तितलो लानवीक जालोय आनी आमची सरपीड आशिडा तुवें गुण केली महिमा तुका देवा पवित्रात्मे आमच्या बुजवणदारा कित्याक तूं आमचे सरपीड आशिडा तुज्या बदारी पदवेन गुण करताय प्रार्थुया बुदेळ बापात्म्याच्या संकस्तांनी आनी मतेच्या वाकुडेच्या पिडेनी कस्तूं ज्या तुज्या साकरणीचे दाळ दिश्ट घाल विरसल्यान गनो जेवून जिवा बरेत कर अशें बातकांनी तळ जावन पिडेशेंतले गुण जावन विकेस्तांनी भलायकी घडोवन फोव कर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सुमीचे नावी आमचो आदार सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे तुया बहुदयाळ सुम्या भगवंताच्या बुजवणदारा तुजी मीत मेन नातलेली दयाळ मी मागता पिडेशेडेन कुस्तूं ज्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बडेसना समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सुख समजणी मना वैत पयस करून एकामेका काळ जातून बगसून जीव तांकां दोदार दी आपल्या कस्तावरी सुदारून तुजे देना पळोवन ती बरी जाल्या म्हूण तांकां बगून दी तूं दयाळ समी सदांच तांच्या संगात राव तांची हातली भलायकी दाडी माटी मेळोवन दी आनी तुजे पयस सभे सदांच सुगार दिवन दीत जो जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे सर्वेस्पो देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर बगतो तुमकां बाईक पासन एका कुळतीन वागो दुलोबायन तो तुमची आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं देवाचे क्लोज पूजे जो क्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपले बसवणे प्रमाणे संवसारा पर्यंत आमचे संगत आसा तो तुमचे सवय रावन तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाठून तुमच्या फाटल्यान तो रावन तुमची राखण करूं देवा पवित्र आत्म्याचे जो असे सांग जोडान भरले तो तुमचे त्याचे सर वाईट बसमन ओडो आणि तुमची जिणे आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्र आत्मा तुमच्यावर आपला आशीर्वाद घालू वसून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडता देवाचे मुगल बाबरीन थोडी मिनटां सोम्या मुखार करसिया सक्रामेंता मुखार आमी करसिया कशें नायमगमच्या त्या स्त्रीक विधव स्त्रीक जेजू सुडका सुडवण दिली तिची सगळीं दुकां पुसून काडली तसो सोमी जेजू क्रिस्त आमची दुकां पुसून काडटलो आमकां सुडका सुडवण दितलो आमकां भलायकी दितलो समाधान दितलो तृप्ती दितलो देखून तो म्हणटा बाबार्थान म्हजे सरशी हे आ आनी तुमी खंडीत सुडका जोडून घेतल्यात ह्या मतीन दवर आराधनान वाटिल्ली जावं गव्या गीत येसुदेवा दर्शन नीडु देवा बन्नी येसुदेवा दर्शन नीडु देवा बन्नी येसुदेवा ಹೃದಯದ ಭಾರ ಬನ್ನಿ ಯೇಸುದೇವಾ ನೀಗೂ ಹೃದಯದ ಭಾರ
ಲೋಕವೇ ಸಂತೆ ಮನ ತುಂಬ ಚಿಂತೆ, ಲೋಕವೇ ಸಂತೆ ಮನ ತುಂಬ ಚಿಂತೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸೋಲು ಬದುಕೆಲ್ಲ ಗೋಳು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸೋಲು ಬದುಕೆಲ್ಲ ಗೋಳು, ಹೊರೆ ಹೊತ್ತು ಬಿಡಿಸೆನ್ನ ಪ್ರಭುವೇ, ನಿನ್ನ ಶಾಂತಿ ನೀಡೋ ಎಮಗೆ, ಜಗದ ಶಾಂತಿದಾದ ಈ ಜಗದ ಶಾಂತಿದಾದ, ಬನ್ನಿ ಯೇಸುದೇವಾ ದರ್ಶನ ನೀಡು ದೇವಾ, ಬನ್ನಿ ಯೇಸುದೇವಾ ನೀಗು ಹೃದಯದ ಭಾರ. कर्जाची दूख समय तुका समर्पण गायल्या दूख तू निवार समय, म्हणजे अस्क जाल्ल्या खळसाक बळ दी, अस्क जाल्ल्या कुडीक सकत दी, खंती बेजारान कंगल जाल्या मोतीक समाधान दे, तुझे सकत आमकां दी सोम्या, तुजी बसवण आमकां दी, तुजे बेसांव आमकां बळ, सगळ्या संवसाराक भलायकी दिल्या सोम्या, आमकां भलायकी सुटका सोडून लाभय. ಹೃದಯದ ನೋವ ನೀಗುವ ದೇವ, ಹೃದಯದ ನೋವ ನೀಗುವ ದೇವ, ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬಲವ ನೀಡುವ ದೇವ, ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬಲವ ನೀಡುವ ದೇವ, ಬಲಪಡಿಸುವ ಯೇಸುದೇವ, ನೀನಿರಲು ನಮಗೆಲ್ಲ ಭಯವೇ, ಜಗದ ಸೌಖ್ಯದಾದ ನೀ ಜಗದ ಸೌಖ್ಯದಾತ, ಬನ್ನಿ ಯೇಸುದೇವಾ ದರ್ಶನ ನೀಡು ದೇವಾ, ಬನ್ನಿ ಯೇಸುದೇವಾ ನೀಗು ಹೃದಯದ ಭಾರ, ಬನ್ನಿ ಯೇಸುದೇವಾ ದರ್ಶನ ನೀಡು ದೇವಾ, ಬನ್ನಿ ಯೇಸುದೇವಾ ನೀಗು ಹೃದಯದ ಭಾರ, ನೀಗು ಹೃದಯದ ಭಾರ. Alleluia, 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 Alleluia. Atuban, Alleluia, 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 Alleluia. Ergan tu kasamian Yesus, oglap tu kasamian Yesus, waradan tu kasamian. Alleluia, 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 Alleluia. Yesvi वंदन यीशु आराधना यीशु अर्गान Jesus oglap Jesus tu Jesus waradan Jesus. Praise you Jesus, love you Jesus, adore you Jesus. Alleluia, Alleluia. Ergan tu kasamian Yesus, Ergan tu kasamian oglap tu kasamian Yesus, Oglap tu aradan tu kasamian Aradan Yesus. tu kasamian. Alleluia, Hallelujah. Alleluia, Hallelujah. Alleluia, Hallelujah. Alleluia. Hallelujah. Boshami. गच्छा भावना बहिणीनो आमचो सोमी आमच्या मध्ये हांगासर आसा इगडी बरू आमी सोम्या पळया पदवेदार देव आमचो काकुळदार देव नायमगमच्या विधवेच्या पुताचें मरण पळोवन त्या विधवेची दुर्गत पळोवन त्या विधवेचेर दया दाखयलेलो देव तिचें दूख आसलें संतोषान बदललेलो देव आमी हर एकल्यांक आदार दिवंक तयार आसा हे सोम्याचेर विस्वास दवरीस सोम्याचेर विस्वास आमी ताच्या मिस्ती कुडीचे सांदे
आमी सत्यवान जावन सुमयाक महिमाची कामां करूंक जाय कित्याक तो पदवेदार देव तसो अधिकार सर्वबलिश्ठ सर्ग संवसारार तसो अधिकार आतां आनी सदां सर्वता तसो अधिकार आदी आसलो आतां आसा आनी मुखार आसतलो सुमयाक आमी अर्गां दिवया ताची स्तुती करया ताका वाखाणी आमी उबी रावया ताच्या मानाक आनी महिमेक हें गीत आमी गावया जेजू पदवेदार तसो अधिकार सर्ग संवसारार सदां सर्वदा दर्यो गाजोता सूर्यो लासोता तारा लारांनी ताची महिमा देखून alleluya alleluya आमी गावया ध्यानांनी मागणान मानांनी गौरव दिवन ताका आमी उल्हासिया आमच्या रायाक मानानी गौरव दिव्या सदा ताका आमच्या राया जेजू काकुळदार आमकां बक्षिता धैर्य आनी कृपा तूं आमकां दिता पातकांच्या कोणांत बुडोवन आसलेल्या आत्म्यांक धुन तो मानानी गौरव दिव्या सदा ताका आमच्या राया हालेलुया 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 उलो मारा समय निरंतर उलो मारा आमचो समय आमच्या मध्ये आसा आमच्या जिवितांची सगळी दंडलची मेटा भद्र गडपा वयतो रावयता आमच्या जिविताला आमच्या ताळ्याक काम दिवन आमकां तो बेसावानी भरता हे आमच्या समयाक आराधन करया ताची स्तुती करया तो पदवेदार तो सत्यवान देव तो काकुळदार विश्वासी देव आम्हा हर एकल्याक कृपा दिवचो सगळं दिवचो देव नाही आमच्या त्या विधवीक बचाव केलो तिका संतोष समाधान दिलो जेजू आमच्या कुटुंबाक समाधान संतोष दिवंक आशेवतलो देव या समयाक आराधन या समयाक स्तुती या समयाक मान आमी दिवया काळजांत आमकां वर्षया हालेलुया 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 अर्गान तुका सुमिया जेजू ओगलाप तुका सुमिया जेजू आराधन तुका सुमिया जेजू वंदन तुका सुमिया जेजू हालेलुया 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 खुशाल इगडी बोर आमी सुमिया पळया मुगेच्या भावानो भयणीनो जर तर एका इंजिनाचो पार्ट काम करना जाल्यार कितें जाता इंजीन बंद पडटा वा इंजीन सारकें काम करूंक शकना आमचे कुडीचो विस्वो एक काम करना जाल्यार वा तो दुखीन वा पिडेन ओळवळटा जाल्यार आमी संतोश भरीत आसता गे हां जोर तुमकां तकली पडटा जाल्यार तुमी कशें आसतात जोर तुमकां ताप आयलो जोर पोटकाणी आसा जोर कुशीन दूख आसा पडचे कडल्यान दूख आसा कशें आसतात संतोश भरीत आसतात गे तुमचें तोंड पळयतना कळटा आमी सरता भलायकी बरी न्हय गे तुमी निराशे आसतात तुमी दुखींत आसतात तुमी खंतींत आसतात बेजारांत आसता आमी वय की न्ही पळया कुडीचो एक विस्वो तो सारको काम करिना तो पिडेंत आसा तो दुखीन वळवळटा जाल्यार सगळी कूड दुखीन वळवळटा वय की न्ही हां तशेंच आमी सोम्याचे मिस्तीक कुडीचे सांदे जर तर आमी सोम्यात मेकळी जाता सोम्यात संबंधान नाव आमी पातका वरवीं कुसोन गेल्या तेन्ना सोमी संतोष भरीत आसता गी आसता गँग्रीन डायबेटीक आसलेल्या गँग्रीन जावन बोट कुसून गेलें तो डायबेटीक आसलेलो मनीस संतोष भरीत आसता कुसून गेलें वेरी गुड म्हणटा ना तशेंच पळया आमी आमच्या पातकाच्या धर्मान
आमी कुसोन गेल्या आमकां गण पडली तर आमी मिस्ती कुडीचे सांदे सुमी संतोष प्रीत आसता ना कित्याक ताका दुखता एक कुडी 26वो कश्टोन आसा 21वो तो कुडीतून मेकळो जाला 21वो तो कुडींत कुसडाय हाडता देखून ताका बेजार भोगता देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीन ताणें म्हळें जोर्दान न्हंयत पवित्र स्थान घेवन ताणें वयर येताना म्हळें तुमची पातकी जिणी सांडा बरी खबर सतमाना सर्गेचें राज्य लागीं पावलां पातक सांडा तुमचें पातक म्हज्या मिस्तीक कुडीक कळंक काडटा दूख काडटा मारेकार तें जाता देखून तें पातक सांडा म्हजे सवय तुमी एकवटान रावा हांव दाखवाल आनी तुमी फांटे म्हजे मारिफा एकवटान रावले करीत तुमी फळ दिवंक शकचे नात देखून म्हज्या मोगाचे बाबडीनो जायते पोटी आमी सुमयेतां पयस गेल्ले आसा आमी सुमयेची मिस्ती कुडीचे सांदेत न्ही म्हणले बरी आसा आमचें नांव कितें एप्लिकेशन बरयतना क्रिस्तांव म्हणटा न्ही क्रिस्टियन म्हणटा क्रिस्त हांव पूण तुजे गूण तुजे शेगूण तुजें नडतें क्रिस्ताक कांय इल्लें म्हणी संबंद आसा गी आसत जाल्यार देवा करगा ना जाल्यार आमी खंडीत देवा मुखार शिराप पडलेली तुजी साल समकण आमच्या मिस्तीक कुडीक सोम्याक कांय म्हणी संबंद आसूंक जाय क्रिस्तांवची बरी पुरबुनाकलो बारी एड्ड्यान तिनकलो म्हणाचें न्ही गे अशें आयको म्हणल्यार आमी सोम्याच्या मिस्ती कुडीचे सांदे जाता न्ही गे पुरबुनाकलो परपुनाकलो म्हणून आयकूंक मेळ्ळें जाल्यार सोम्याच्या मिस्तीक कुडींतले सांदे मेकळे जावन कुसोन गेल्ले आमी जाता हें आमी चिंतूंक जाय आमी चिंतिना खाली क्रिस्तांव जें नांव दवरल्या खातीर हांव क्रिस्तांव जायना देखून एक घडी भर आमी आमच्या दोळे धांपया पश्चात्तापावया सोम्या काकुळट कर आमची काकुळट कर जायते पातकी सोम्या लागीं आयले आनी म्हणाले सोम्या म्हजी काकुळट कर जायते पिडेस्त सोम्या जेजू लागीं आयले आनी म्हणाले सोम्या आमची काकुळट कर कुर्डो बार्तिमेव आयलो आनी म्हणालो सोम्या म्हजी काकुळट कर आकुडलेलो आसा आतांचो मनीस बेसायदाच्या तळ्या लागीं म्हणालो सोम्या म्हजी काकुळट कर कोटकार जेजू लागीं आयले आनी म्हणाले सोम्या म्हजी काकुळट कर जायते पिडेस्त सोम्या लागीं आयले म्हणाले सोम्या म्हजी काकुळट कर हांव मातशें नाज लॉट हांव मातशें नाज असले काकुळटीची भीक आमी मागोवंक जाय सोम्या लागीं तुमची काकुळट मागा तुमी सोम्याची काकुळट मागा कृपा मागा तुमच्या खातीर तुमच्या भुरग्यां बाळां खातीर तुमच्या भाव भयणी खातीर तुमच्या कुटुंबा खातीर काकुळट म्हजी कर सोम्या 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 सोम्या आमी तुका खमान केला तूं येवकारिस्तांत खरोच हजर आसाय तरी आमी तुका वळखूंक ना तुका मान दिवं ना तुका गौरव दिवं ना तूं सक्रामेंतांचो खरोच हजर आसाय म्हणून हांव पाती येवंक ना हांव सक्रामेंता मुखार म्हजे कुशे परमणे सरलां
एक मान लागून हांवें दिवं ना, एक तकली लागून हांवें बागोवं ना. अहंकारी जालो सोम्या, हांव गर्वी जालो. तूं सत्यवन, तुजे वरवीं हांव आसा म्हणलें हांव विसरलो. हांव क्रिस्ता फवत तो मान दिवं ना. ते कितें म्हूण समजनासतना हांव सेवला. मिसाच्या बलिदाना वेळार उलोवन पट्टांगा मारल्यान मोबायलार खेळना. सोम्या, संस्कार कितें म्हणलें समजनासतना तुका अपमान केला. तुजे उपादेसा विरोध वचोन तुका तिरस्कार केला. हे कनिसा देवाक मान दिवं ना. देवाचें नांव व्यर्थ व्यर्थ काडून तुका अपमान केला. आयतार तो दीस सब्बत म्हणलें आमी विसरून गेले. हांव गम्मत असो दीस, गम्मत मजा मारसो दीस म्हणून आमी करसिला आनी केदिंकच तें पवित्रपण सांबाळूंक आमी सुकोवना. आमच्या माय बाबा वडिलांक मणियरांक आमी मान दिवना, गौरव दिवंक ना. आमी चोरी केल्या, उतरांनी आमी जिवेशी मारला. आमी फटसाक सांगल्या, पेल्यांच्या स्त्रियांची दादल्यांची आशा केल्या, पेल्यांच्या वस्तूंची आशा केल्या आनी अशें तुज्या उपादेसा विरोध वचून पापां तरलो. सोम्या, काकुळत दाखय, काकुळत कर सोम्या आमची. सदोम आनी गोमोर शहराची काकुळत केल्ल्या देवा, आमची काकुळत कर. Have mercy on us, have mercy on us. काकुत मुझी कर सोमिया, काकुत मुझी कर सोमिया, काकुत मुझी कर सोमिया, काकुळत मुझी कर सोमिया, काकुळत मुझी कर सोमिया, काकुळत मुझी कर सोमिया. हांवें पेल्याक दुखयला सोम्या. हांवें राग केला, हांवें मोसड केला, हांवें हगी मोतीन दवरला, राग मोतीन दवरला, कपटपण चिंतलां, अंकारान भरला, गर्वान चल्ला, निंदा केल्या, अपप्रचार केला, अनैतीक चिंता मोतीन दाटयल्या, हेरांक वायट केला, हेरांचें मन दुखयलां, उपकार केला, अपकार केला, मोस केला, वंचन केला. सोम्या, पत्काची दूख धरता. तुजी काकुळत म्हजेर, म्हज्या कुटुंबाच्या सन्यांचेर, म्हज्या भुरग्यां बाळांचेर, म्हज्या वावराचेर, हर एका संगतीचेर वत म्हूण मागता. सोम्या, काकुळत म्हजी कर. काकुत मुझी कर सोमिया, सांगता वटल्यान काकुत मुझी कर सोमिया, बक्षणे मागून म्हणा, काकुत मुझी कर सोमिया, काकुळत मुझी कर सोमिया. पश्चात्तापान बक्षणे मागून म्हणा, काकुत मुझी कर सोमिया, काकुळत मुझी कर सोमिया. मगर बाबडीन आमचें समर्पण करिया. हें वखदां समर्पण करिया. आमचो सोमी आमच्या मदें आसा. असो सोमी आमकां सर्वस्व. पितृण म्हळें सोम्या लागीं आमी कोणा सरसीं वचूं. सोम्या, कोणा सरसीं? तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिवी दिवची. तूं मात्र आमकां पुरो. दुसरे बाय कोणूच आमकां नाका. कोणा सरसीं वचूं आमी? आमी हांगासर आयल्या सोम्या मेळूंक. आमी कोणा कडेन सरसीं वचोंक ना. मध्यम मुखांतर तुमी मिसाचें हांगासर रादान करतात. तुमी कोणा कडेन सरसीं वचूं? तुमी सोम्या लागीं आयल्यात. तुमी सोम्या लागीं आयल्यात. बाबार्थान आयल्यात. तुमी तुमचें तेसांवां घेवन हांगासर आयल्यात. जेजूचे उल्या पाळो दिवन. जेजू म्हणटा, येया तुमी कश्ट केलें न्हू, वजन वयतलें न्हू, हांव तुमकां विशव दितां. येया. आनी तुमी आयल्यात, बाबार्थान आयल्यात. नायनगामची ती विधवी स्त्री सोम्या लागीं आयली. मातेव सोम्या लागीं आयलो. जाकेव सोम्या लागीं आयलो. प्रद्वारी स्त्री सोम्या लागीं आयली. कुरडे सोम्या लागीं आयले. थोंटे सोम्या लागीं आयले. देव सारला गेल्ले पर्यंत सोम्या लागीं आयले. बाचावी जोड घेतली. बाबार्थान आयलेले बाचावी जोड घेतली. देखून आमी सोम्या लागीं आयल्या. आमी म्हणया सोम्या लागीं, सोम्या तुमचो पुरो म्हाका, तुमचो पुरो. दुसरें कोणूच म्हाका नाकात. कित्याक म्हळ्यार तूं जीव दिवचो, तूं बक्षाणें दिवचो, तूं पदकां तूं बक्षुचो, तूं गूण करचो, मदीक समाधान दिवचो. देव तूं मात्र पुरो.
तुवें दिवचें समाधान मात्र म्हाका पुरो. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचे हात आमच्या हृदयाचेर दवर आमचें समर्पण करया ह्या वखदां. भक्तीन समर्पण करा. तुम्ही केल्लें समर्पण व्यर्थ जायना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. तुम्ही दिल्ली त्यो विनवण्यो तुम्ही ते सावा. तुमचें समर्पण बिलकुल व्यर्थ जायना. उडास दवरा. बवर्तन तुम्ही केल्ली ती भेटवणी निर्फळ जावची ना. तुमच पुरो म्हाका सोम्या, तुमच पुरो, तुमच म्हजो गवळी बरो. पस करता हितून दिवंक सराव सोम्या, दुस्मनातन कर्ण पारोत. तुमच पुरो सोम्या, तुमच पुरो, तुमच म्हजो गवळी बरो. तूंच पुरो म्हाका, तूंच पुरो, तूंच म्हजो गवळी बरो. तूंच पुरो म्हाका, तूंच पुरो, तुमच म्हजो गवळी बरो. पोसकताय तूं दिवन सर, दुस्मनातावन कर पारो. पोसकताय तूं दिवन सर, दुस्मनातावन कर पारो. तूंच पुरो सोम्या, तूंच पुरो, तूंच म्हजो गवळी बरो. तूंच पुरो सोम्या, तूंच पुरो, तूंच म्हजो गवळी बरो. तुमचो आदार म्हाका, तुमचो आदार सोम्या. तुमचो सर्गा पावोवचें म्हजें दार. वाट चुकलेल्या म्हाका तूं फुडार. पतके मनशाक पतके जाल्ल्या म्हाका माफ दिवच्यान तूं उदार. तुमचो म्हाका आदार सोम्या. म्हज्या पिडेच्या वेळार, म्हज्या कश्टांच्या वेळार, म्हज्या आकांताच्या वेळार, म्हज्या दगदणीच्या वेळार, म्हज्या खंती दुखीच्या बेजाराच्या वेळार तुमचो म्हजो आदार, तुमचो म्हजो वैज म्हाका आपूड सोम्या. म्हाका गूण कर. टच आनी हील मी लॉर्ड. तूं सादा म्हाका, तूं सादा, तूं सर्गार पावोचें दार. तूं सादार म्हाका, तूं सादार, तूं सर्गार पावोचें दार. वाट चुकलेल्यांक तूंच फुडा, पातकी मनशांक माफुदा. वाट चुकलेल्यांक तूंच फुडा, पातकी मनशांक माफुदा. तूं सादार सोम्या, तूं सादार, तूं सर्गार पावोचें दार. तूं सादार सोम्या, तूं सादार, तूं सर्गार पावोचें दार. हालेलुया, 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 हालेलुया. उलो मारा सोम्या. हालेलुया, 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 हालेलुया. हरगान जेजू, गुलाब जेजू, तुझे द्वारा दान जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मगळ सोम्या, सगळे भक्ती तुला समर्पित दान सोम्या. तुझ्या सगळे भक्ती का तुझे उदार कबूल दिले आशीर्वादी. तुझ्या बेसवानी तंग बर सोम्या. तुझी गुण करते दिव्य सगळ्याच्या शिराचे निवड. तुझे पवित्र कष्ट निधळ कर. तुझे नावात का गुण, तुझे नावात का आशीर्वादी सोम्या. सर्व वाईट सत्यता कोटे सत्यता देव सराचे नाट्य दळण्यात माठ मंत्र जाता पिसपणा नगरी वार. तुझे कृपे तंग बर सोम्या. तुझे शांती समाधान तंग भोग कर. सर्व शांती समाधान तंग भोग कर. तुझे मध्ये सौका साधा सुडका दे. जणवाय दे गेल्या दे चरू काय दे सोम्या. काल समोतीतले बँक खान उडाय सोम्या. तुझे सकत लाभय, तुझी कृपा लाभय सोम्या. तुझी गुण करते सकत लाभय आशीर्वादी. आपड दिसो आपड सोम्या. आपड आपड टच टच देम. हील देम लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. मगळ सोम्या आपड 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 गुण कर सोम्या. हर एकल्या तुझ्या हर एकल्या पावरता मागतेल्या हर एकल्या आपड टच टच हील. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಗುಣಪಡಿಸಿ ಯೇಸುವೆ. ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಗುಣಪಡಿಸಿ ಅರಸು ಯೇಸುವೆ, 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 ಯೇಸುವೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. आमच्या तकलेचे दवर्या, आमच्या तकलेचे दवर्या. पवित्रत्म्याची मजत मागया. हे पवित्रत्म्या परकलीत आमच्या ते देवानी आमकां तुझ्या बेसांवांनी बर. तुझी गुण करची सकत लाभोंक हे पवित्रत्म्या
आमच्या काळजां मोतींतलें बें पयस करूंक हे पवित्र आत्म्या. आमकां तुज्या देण्यांनी आनी फळांनी नेटोवंक हे पवित्र आत्म्या. जीव दातारा पाराकलिता बरोसो सांडलेल्या बरोसो दिवच्या सकल दिवच्या पवित्र आत्म्या आमचे ते देवानी आमकां अभिषेक्त कर. हे पवित्र आत्म्या आमचे ती मस्ती कर. दाड्डी जाल्ली आमची मत परत जिवाळ कर. चप्पे जाल्ले आमचे काळीज परत तुज्या मोगाच्या गोडसाणेन बर. अस्कस जाल्ली कूड आमची तुज्या हजरपणा सक्तीवंत कर. आमी तुजे तेंपलां जायशें कर पवित्र आत्म्या. हे पवित्र आत्म्या देवाने अभिषेक्त कर. सगळी आमची कामां आमचे कुटुंब आमची भुरगीं म्हळ्यार तुका समर्पण दिता. आमी हर एकल्या ते तुजी सकत वाळय ती गुण करची दैवी सकत आमचे ते वाळय पवित्र आत्म्या. तुजी देणी आमचे ते परजळी जावं दीत. तुज्या फळांचे जिवीत आमचे ते दिसोवन येवं दी. आनी सोम्याचे मिस्ती कुडीचे सांदे आमी क्रियाळ जायशे आनी सोम्याच्या नांवाक महिमा हाडचें खामा करचें आमकां तुजो आदार दी पवित्र आत्म्या. आमच्या मुखल्या रावन आमकां वाट दाखय पवित्र आत्म्या. आमच्या फाटल्या रावन आमचें संरक्षण करी. आमच्या बगले रावन आमकां सांगात दी पवित्र आत्म्या. आमचे वयर रावन आमकां निरंतर आशिर्वाद लाभय. तुका सा महिमा तुका जाणी मागण आनी होगळाप ससनाच्या ससनाक सदांक काड. हालेलुया 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 हालेलुया. उला मारा बवरता उला मारा पवित्र आत्म्याची सकत मागा भलायकी मागा समाधान मागा संतोष मागा. हालेलुया 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 हालेलुया. गुण करची सकत लाभय पवित्र आत्म्या आशीर्वाद लाभय तुझ्या बेसवानी पर शादला बला 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 शादला बला शादला बला शादला शादला बला बला हाला 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 हाला. येसवे 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 पवित्र आत्म्या देवाने अभिषेक कर. हाला हाला हालेलुया 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 हालेलुया. मुगळ बाबणीनो पवित्र तेलाची मागणी आमी करतले हांव बवरतान तुमी 2 लायन करून येवचें आनी पवित्र तेलाची मागणी स्वीकार करची. स्वादिकत्म्या पवित्रत्म्या वेगीनस्तु देवोन ये. स्वादिकत्म्या दैविकत्म्या मुझे तैरावोग ये. स्वादिकत्म्या पवित्रत्म्या वेगीनस्तु देवोन ये. स्वादिकत्म्या दैविकत्म्या मुझे तैरावोग ये. पवित्रत्म्या जीसून भासलेल्या पवित्रत्म्या दंडूतांक दैर्तेल्या पवित्रत्म्या प्रवाद्यांक प्रेरण तू पवित्रत्म्या. स्वादिकत्म्या पवित्रत्म्या वेगीनस्तु देवोन ये. स्वादिकत्म्या दैविकत्म्या मुझे तैरावोग ये. विस्मितुतेना पवित्रत्म्या जीविताची सर पवित्रत्म्या भलायकी दातारा पवित्रत्म्या सदा कालची येवच्या पवित्रत्म्या. स्वादिकत्म्या पवित्रत्म्या वेगीनस्तु देवोन ये. स्वादिकत्म्या दैविकत्म्या
दुपारी हालेलुया 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 शदल बल बलंदलललंदललिया हर 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 शदल बल रकांजे जोगला जे तुझे जे द्वारा दांजे जो हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड अर्गांजेजो हातू बारिया सगळी हातू बारिया अर्गांजेजो उगडाप जेजो तुदी जेजो आराधांजेजो हालेलुया हालेलुया समियाचे हजार पण आमकां बगलें जाल्यार संतोषान समिया दोन ताळयो पेटया जोरान प्रेज द लॉर्ड जोरान हालेलुया 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 समियाचो आशीर्वाद घेवंक गावया गीत येद्या व्हडा सक्रामेंतान येद्या व्हडा सक्रामेंता साष्टांग नमन करूया पुरविल्या त्या रूपांबोला नव्यो रीती आया सर्व भावाताचे बोलिया जसे बापा तसे सुता उल्हासानी स्तुतीचा पदवी महिमा ससना एका साऱ्यान हसीता तुका दोघांच्या स्पिरिता समसरी नावता प्रार्थूया हे देवा या विचित्र सक्रामेंताका तुझ्या कस्तांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझ्या सोडवणीचो फळ सदांच आमचे ते मोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरा मान करून देन आमकां फोव कर तुझ्या मिस्ती कुडीचे सांदे जाल्ले आमी क्रियाळ आनी उर्बेन तुजी सेवा करूंक आनी आमकां सदांच तुका मानता तसलें जिवीत जिवन सदांच तुका माई माडची वर्ती कामां करूंक आमकां आदार दी आमचो भावार्थ आनी बरो असो तुजे ते चड आनी चड सावंक आनी कशें नायन गांवच्या त्या विधवेन आपल्या जिवितांत महिमा देखली आनी आपलें दूख संतोशान बदलूंक तो भावार्थ उपकारलो तसल्यास बाबार्थान आमच्या जिविताचे कस्त आनी सगळी पिडा शिडा ती गुण जावन आमचे दूख संतोशान बदलूंक आमकां कृपा दी म्हण मागता जो जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना आमेन. आमी उबी रावया सदैव जावं समियाचें नांव आता आणि सर्व सदां सर्वता सदैव जावं समियाचें नांव
आता आणि आतां सदां सर्वदा सदैव जावं सुमयेचे नाव. 3 पटी आमी हांव आदोबार ना व्हडल्यान सांगाता म्हणया सदैव जावं सोम्याचें नाव. आता आणि सदां सदैव जावं सोम्याचें नाव. आता आणि सदां सदैव जावं सोम्याचें नाव. आता आणि सदां आता आणि सदां सर्वदा. सदैव जावं सुमयेचे आता आणि सदां सर्वदा. सदैव जावं आता आणि सदां सर्वदा. सदैव जावं सदैव जावं सोम्याचें नाव. आता आणि सदां हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. मगाच्या बाबडीनो भोव अपुर्बायन ह्या मिसाच्या बलिदानांत माध्यम मुखांत तशें सांगासी गरजेंत मिसाच्या बलिदान वाटेली जावन नवें करून तशें सक्रामेंताच्या आराधना मुखांतर देवाची भरपूर आशिर्वाद जोडून घेतले तुमकां अभिनंदन पडयता. देवाची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर मागता. आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर मागा म्हूण विनंती करता. तुमकां देव बरें करूं. निमाणें गीत आमी गावचें ताळयो भेटून. तुका सोम्या वर्गां दिता तुझी विचित कृत्यांनी आता तुझो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदांच सुन्ना वाटा. तुका सोम्या वर्गां दिता तुझी विचित कृत्यांनी आता तुझो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदांच सुन्ना वाटा. मोगाळ पुता सोवे ओंकार वर्या शिवा देव आमकां. भगीन क्रुसाचे गुरवेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्पनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाच्यानो तुमी जाणांत सांजुदाच्या पुणतळ भोव पवित्र तळ तुमची ते सवां तुमची विनवण्यो सगळ्यो तुमी घेवन हांगासर येतात वा वॉट्सॅप मुखांतर मेला मुखांतर धाडटात आनी आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता. कोरोनाच्या आकांताच्या काळात तावन येदोळ पर्यंत निरंतर आमी तुमचे खातीर मागून आसा आनी खंडी जायते बरेपण तुमकां फोव जालां. ह्या बरेपण स्वरूपकार जावन ह्या पुणतळ सुमोग करूंक तुमकां उलो दिता. ह्या पुणतळार जायती प्रगतीची कामां जावची आसात तांकां तुमचो भरपूर सहकार आमी आशेता. फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमक करा म्हूण विनंती करता. आमची इस्कलाचो वावर जावंक आसा ह्या पुणतळाचे मेंटेनन्स आसा हे सगळें तुमच्या उदारमनाचे कुमकेन मात्र आमकां साध्य जाता. देखून फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमक करूंक तुमचे लागीं विनंती करता. हांगासर डिस्प्ले केल्ले अकावंट नंबर आसा ताचेर तुमी तुमची मोगाची काणीक धाडून दिवयेत. हांगासर म्हजे नंबर आसा ह्या नंबराचेर तुमी म्हाका फोन करना तसो विवार तुमी जोडून घेवयेत. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता. आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर मागा विनंती करता. तुमकां देव बरें करूं.